Praise Jesus. Good evening. So, Alisha. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे वाते हांव तुका अर्घ दिता आयच्या दिसा आमकां भाव तुवें मारिया पासत आणि तिच्या फॅमिलीच्या सुभाष देण्यानी आणि भाव आमकां उतर शिकयतली तूं पवित्र आणि ते तुझे उतर आमी आमच्या काळजात दवरून ते आमी दुसऱ्याक शिकोवंक आमकां तुजो आदार दी मोगाल बापा हे आमी मागणे कोता जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Alisha. Praise Jesus. आता किती टेस्टिमनी हाय कोणाक गेल्यो भावांक गेल्यो भयणींक गेल्यो आसपा जाय किती पूण प्रेज जीसस मुगे एक हा हांव धाकली म्हणना ती पूण दिसा दिसपट्टी आमकां शिकोवन ती आमी कामां गेली न्ही सगळीं कामां गेली कामां कोणू पूण आसता येवन तकली बेजार करपाक एक भितर सरना फुडें कोणू पूण आसता तूं भितर सरलो तूं कितें पूण म्हणटा आनी तूं हें जाता पूण आतां आमकां कितें उलोवचे पयलो उगडास येता कितें म्हणलें जाल्यार उगडास येता सो युथा आमगे मिटिंगे एकल्या भुरग्यान शिकोवन दिली आनी तो कितें म्हणपा लागलो आमी देवागे मनशां आमी फकत मोग कित कोणू तुजे येयलो आड उलोवपाक तुका उलयता नाका ती उतरां तुका आयकपा जायना तूं पोतून उलयनाका तूं होगोत आस मोग तुका दिवपा नाका पूण तुका भितू हातान तुका दिला ऑलरेडी मोग सो हांवें म्हणलें बरें प्रॅक्टीस करया सो हांव कामाक गेलें दोन दुसऱ्या दिसा तोच मनीस म्हाका मेळ्ळो हांवें म्हणलें जेजू मोग मुगे न्ही तूं गेलो मुगे काळजा आहा तो जेजू मोग आनी हांव असोच हॅलो हाव आर यू अशें करीत गेलें वचपाक आनी ते मनीस आज तुगे कितें जालो डिड यू हॅव अ गुड डे आय सेड आय हॅड एन अमेझींग डे एंड आय एम रेडी टू वर्क ऑल नायट सो the whole thing changed आनी आमी दोगांय बरे भाशेन उलयलीं बरे भाशेन हँड ओवर केलो बरे भाशेन हें केलें हांव म्हणटा थँक्यू जीजस यू आर सो अमेझींग थँक्यू जीजस मुगे कांय न्ही सॉल मुगे भितो आहा ते तेणें ऑलरेडी गायलो आहा ते सो हांव कितें सांगता आमकांय जायते जाता दिसा दिसपट्टी सोंसूं जायना तो येता एटॅक करपाक कळ्ळें पूण मोग आमकां जायना मोग ओके तशें करून प्रॅक्टीस करपा जाय आनी ते जाता अप्लाय केलें जाल्यार एक्टिवेट जाता प्रेज जीसस आनी रोमन्स 5:5 गॉड हेज देवान आमगे काळजां तो मोग ऑलरेडी गायला तो बेस्तो मोग कर म्हण सांगना तो बेस्तो सांगना तो म्हणटा तूं कित्याक भिरांत आहा आपूण ऑलरेडी गायला तूं तुगे कांय एफर्ट करना तूं फकत एफर्ट करपा जाय तूं एटेम्प्ट करपा जाय तुवें ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तें करपा जाय नाका जाल्यार पासून तूं आसपा जाय आनी मागीर तें सारकें जाता कळ्ळें सो ती मुगे टेस्टिमनी प्रेज जीसस ओके अलिफा गो सिस्टर तुका फाटी चोय तुका एक भुरग्या होबो सांगलो न्हू हांवें एक भुरगो बोटीचेर चोन म्हाका तेणें मेसेज गायल्या आपणा अमके भाशेन पेन येता सकल आनी हांवें काडलें आनी तेका ते मार्क 11 चॅप्टर 11 वर्स जेजू आंजराच्या झाडाक शिरापता तेणें म्हाका फोन केलो आनी हांवें तेका ती समजोणी दिली आनी तुवें म्हाका सांगलो न्हू कित्याक म्हाकाय एशें कोन्न तितलें हें जायना न्हू कित्याक ते बोटीचेर बी फोन केलो जाल्यार हांव एक हें जाता पूण हांव मुखार सोता
रोखडो तू फोन कोता ते कितें दिवपाचें आनी कितें मागीर हांवें तेका ते बरी पेन येवपा लागली हांवें मागीर भिनाक म्हूण सांगिल्लें हांव मुगे भाशेन तुका सेट कोता आनी तूं तें वाच आनी हांवें काडलें आनी तेजी प्रेयर केली तें स्क्रिप्चर घेयली आनी प्रेयर केली आनी जेजून जाप दिली देवाचेर बावाड दवर तें सगळें तेका हांवें सांगिल्लें दुबाव दो नाका आनी मूळ हांवें तेका धाडलें तेका बरें अशें करून बरोवन टायप केलें आनी मोबायलाचेर तेका हांवें सेंड केलें आनी तेशें तेका हांवें 1 Peter to 24 तें केलें ते मुडीत राव म्हण सांगिल्लें मुडीत राव तूं जेन्ना तूं ड्युटी ऑफ जाता तेदो तूं रोजरी बिट्साचेर मुडीत राव आनी हांवें तेजें मागणें केलें तेदोही तो म्हाका सांगता आपणा मुट्टो कितें साल मुट्टो ते टायमाक आनी तेणें म्हाका कितल्यांक फोन केला राती कोडे 1 o'clock हांव नेट ऑनूच दोता सिस्टर आतां कोणू म्हाका न्हू फोन कोताय कितें कोताय म्हाका नेट ऑन दोता हय फोन मागीर एक मिस्ता हांव हें कोत्ता तेदोही तेका मातशें अशें करून कितें जालें मुट्टो आपणा एक उज जालो कितें जालें आपणा कळना कितें जालें तें कळना आपूण भिल मुट्टो रे आपणान कितें जाता म्हूण मागीर सिस्टर 2 दीस जाले न्हू तेका दिसता उरली पेन उरली आनी तो मुडीत रावलो तेणें भावाड सोडूं ना मुडीत रावलो पयर तेणें म्हाका कॉल केला लिफा आपणा गेली ना तो डॉक्टरा बी वचपा आहलोही ते कंपनीन सांगलोही तूं उठार पावतरी तूं डॉक्टरा दाखय म्हूण म्हणजे चोय म्हूण कितें तुका अशें करून कित्याक ते जोडे बी उबारपा जाय न्हू तेका लागोन एका आतां जालें लास्ट वीक न्हू तें आतां ही तेका 3-4 दीस जाले तेका ही आतां पेन ना कांय ना म्हळ्यार तो मुडीत रावता म्हणजे कांय ना आनी तेका युरीन पास कोत्ता तेन्नाय दिसता तेका सोणसोण कितें अशें करून त्रास जाताले तेय बीन तेका ती अशें करून बरें जाता जेजू आर्गान दिता ते भुरग्या पासत प्रेज गॉड हांव जेजू आर्गान दिता तुजे पासत तुजे सो वॉरियरा पासत जीसस वाव अलिफा चोयलां आठ तुका कित्या देवान इचून काडलें सगल्यांक केसो काम आहा तें चोयलां आमी ते उतर देवागे तर उतर उलयना जाल्यार आमकां कांय जायना तो पावर खूंय आहा ते देवागे उतरां आहा ते देवागे उतरां तुका समजण मेळ्ळी तो पावर आपूण एक्टिवेट जाता प्रेज जीसस अलिफा वंडरफुल ऑसम प्रेज गॉड आनी कोण आहा तर मातशें सांगाय बाये पोतून इंचारू लाय नाकाय म्हाका प्रेज जीसस कोण पूण आहा चोय आनी कोण येता आतां काडटाले डूय प्रेज जीसस आनी मुगेलो व्हिडिओ न्हू प्रेज गॉड चल आनी कोण आहा सांगाय बेगीन प्रेज जीसस हॅलो हॅलो प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज जीसस कोण ना होली स्पिरिट देवा अर्घ दिवपाक कोण ना प्रेज जीसस हॅलो बरें रिकॅप केलें म्हणटरी मागीर कोणू आतूर काडटलो अलिफा चल रिकॅप करया ओके सिस्टर स्टार्ट करूं जेजू कारका जेजूक मोहिमा गेले ते बुधवाराक सिस्टर फॅतिमान आमकां फिलिपियन्स चॅप्टर 4, 6 आनी 7 हे उतराची शिकोवन दिली कसलेय हुस्के काडी नाका काळजाचे दिनवासनीक सगळे तुमचे मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कोडीत पुरात आनी आमचे गिन्यना परोस वरती देवाची शांती तुमचे मनांत आनी काळजांत जेजू क्रिस्ता सोबे राखतली सिस्टर आमकां सांत पावलो फिलिपकाराचे चिटीन हे उतराची शिकोवन दिली हुस्के म्हणटा ते कसले हे सिस्टर प्रश्न घालता उपरांत जबाब दिता हुस्के म्हणल्यार ते दर एका दिसाचो वावर दर एका दिसाचें जिवीत ते आमचे जिविताचे हुस्के म्हणटा ते अनलिमिटेड आसता एका फाटल्या उपरांत सिस्टर आमकां एक स्पायडर म्हणचे वेब कोतात
ते भाशेन आमचे हुस्के म्हणटा. आपले जिवितांत तेच भाशेन हुस्के आसले. कितेंय खावपाचें, कितेंय करपाचें, संवसारी हुस्के आसले. उपरांत आनीक एक प्रश्न विचारता, हुस्के म्हणल्यार बरें की वायट? जबाब, हुस्के म्हणल्यार एक वायट. तशें आमकां जायतो लोक सांगता हुस्के काडिनाका म्हूण. स्पेशली आमकां बायलांक चड हुस्के आसताच. आमकां हे उतराचेर विस्वास आसना. तेन्ना आमी हुस्के काडूंक पावता. हें तर सात पावलो फिलिपकारांक बरयलोलीं उतरां. आतां जेजू कितें म्हणटा तें चोवया. मॅथ्यू 6:34 म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडिनाका. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. ते दिसाक त्रास आसा तेच पुरो ताका. तो जेजू कितें म्हणटा, आमकां एक दिसाक त्रास आसतले, पूण जेजू कसले त्रासाची खबर करता. देंवचाराची खबर दर एका दिसा फाटल्यान देंवचार आमकां ताळणेत घालता. एक एग्जाम्पल, लॅपटॉपाची समजणी दिता. लॅपटॉपान प्रोग्राम आसतात, पूण लायफान प्रोग्राम आसनात. भयण म्हणटा, म्हाकाय जाय ते हेच भाशेन हे दिसांनी ते थॉट येता तेन्ना हांव ते नपयत करता. सो ते भाशेन देंवचार आमचे जिवितान हेच भाशेन करता. जेन्ना आमी born again जातात तेन्ना आमी होली स्पिरिटाक उलो मारूंक जाय. आनी होली स्पिरीट जाणा आमकां कितें दिवंक जाय तें. आतां देवाचे उतराक आयलोल्या ते भाशेन आमकां सगळें उक्तें जालें आनी एक भयण आमकां जबाब दिता. जॉन चॅप्टर 14:26 पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शराती म्हूण घे. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमचे मनांत हाडटलो. भयण म्हणटा, हांव प्रेयर करता तेन्ना म्हणटा, बापाक हांव तुका आर्गां दिता. जेजू हांव तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गां दिता. तर आमी सदांच पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय म्हूण सांगता. होली स्पिरिटाक उलो मारूंक जाय. तोच आमकां रिमायंड करता. मागीर देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळोवया परत. फिलिपियन्स 4:6-7 हुस्के कसलेय हुस्के काडिनाका. काळजाचे दिनवासीक आनी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आमी सदांच दिनवाशी काळजांनी आर्गां वाखाणणी दिवपाक जाय. जेजू सगळे क्रुसाचेर सोंपले आनी कोबार केलें म्हूण आमी बिलीव करपाक जाय म्हणटा. व्हडली मागणी करपाक जायना. जेजून ऑलरेडी आमकां दिलां म्हूण आमी सोतमांदूंक जाय. उपरांत भयण म्हणटा, आजुनूय तर कोणूय दी म्हूण मागणें करता जाल्यार तें आयज सावन बंद करचें. मॅथ्यूवाचे चॅप्टर 6:11 आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. आमचो दिसपट्टो ग्रास म्हणल्यार कितें गाय? जेजू कोणाचे ग्रासाची खबर करता गाय? कानाची ओ देवाचे उतराची एक भयण जबाब दिता. आमचे कान म्हणल्यार देवाचें उतर. आमची उतरां आमचे करण्यो. आयज आमकां सकाळीं उतर मेवलां तेन्ना टांग्स प्रेयर करतना 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:7 पयलो म्हजो स्थितींत फकत जेवणाचेर आसतलो, पूण आतां फकत देवाचे उतराचेर. सो देवाचें उतर म्हणल्यार एक बी. स्पेशली आमी शिकल्या न्हय तें पयलें आमचे जिवितांत जायतें बरी जातालें. पूण आतां ना.
सिस्टर ताची भयण ताची टेस्टमनीची खबर सांगता. आतां ताचे जिवितांत सगळें लोडू जालें. आतां हांव देवा उतरान आयलां तेन्ना म्हजे गोरकाराक कॉल आयले बोटीचेर वचपाक. देवाक हांव आर्गां दितां. जॉन चॅप्टर 15:16 शे म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्या. आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. देवान म्हाका विचून काडला, हांवें देवाक विचून काडूंक ना. पूण परत म्हणटा फिलिपियन्स चॅप्टर 4:6 वयर सांगता, सगळ्या आमी देवाक सांगूंक जाय. पयलें म्हजे जिवितांत उणेंपण आसतालें, पूण आतां सगळें देवाचे उतरान फावो जालां. तशेंच ती भयण म्हणटा, हांव देवाक आर्गां दितां. जेन्ना हांव भितर सरलोलें तेन्ना हांव भुरग्याक लागून भितर सरलोलें, पूण देवान म्हाका सगळें फावो केलें. हांव बरें रडटालें. देवाचें उतर मेवलें इसायास चॅप्टर 55:11. तशेंच म्हजे तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर म्हजी कुशी पाळ्ळे बगर, आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयले शिवाय निफळ जावंक म्हजेशी परतून येना. काय बरें देवाचें उतर म्हाका म्हजो घोव घरा आसतना टेन्शन जातालें आनी आतां ना. देवान प्रॉमीस केलां तें आमी गोट रावंक जाय. देंवचार जेजूचें उतर आयकल्यार धांवता. जेजू जेजू म्हणल्यार वेता. तशें हांव म्हजे मायचौगडास आयल्यार रडटालें. म्हजो घोव म्हाका फकत जेजू जेजू म्हूण सांगतालो. एक सिस्टरीन जबाब दिलो, सायबीण मांयचेर नदर मार, ती केन्नाच रडूंक ना अशें सांगता. सायबीण मांयचेर दोळ्यांतल्यान केन्नाच दूख येवंक ना. फिलिपकारांक चॅप्टर 4:7 देवाचें उतर सांगता, आमी आमचे गिन्याना परस व्हरपी. देवाची शांती तुमचे मनांत आनी काळजांत जेजू क्रिस्ताचो वेळ राखतली. देवाची शांती आमचे मनांत आनी काळजांत दवरूंक जाय. तेच भाशेन म्हजो गोरकार फोन करिना जाल्यार हांव टेन्शन घेतालें, बरीच जातालें. कंपनी पासून फोन करतालें, पूण आतां 2-3 दिसां फोन आयलो ना जाल्यार म्हाका टेन्शन जायना अशें म्हूण भयण सांगता. हांव देवाक आर्गां दितां, म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिल्या म्हूण. पवित्र आत्म्यान म्हाका आदार दिला. पवित्र आत्मो जाणा कितें करूंक जाय तें. आतां देवा लागीं पीस शांती म्हणटात ती कोणा लागीं शांती म्हणटात ती ते कोणा लागीं मेवना. तुमी अनुभवला आसतलो, आमी मिसाक शांती दिता, कितें करून दिता. पीस कम फर्स्ट, पीस कम्स दॅट वर्ड. देवाचें उतर उलोवन म्हणटा, म्हाका जायतो टायम लागलो देवाचे उतराची समजणी मेळपाक अशें भयण म्हणटा. वी हॅव द रायट पीपल नाव. आयज एक फोन केल्यार म्हाका सगळें देवाचे उतराची खबर आयकूंक मेवता. हें हांव देवाक आर्गां दितां. तुमचे हुस्के कोती भायर उडयतात, फकत होली स्पिरिटाक उलो मारूंक जाय आनी जेजू म्हणूंक जाय. भयण म्हणटा, हुस्के कोती आसतलेच, हांव कित्याक हुस्के काडटा, कोण म्हजो जागो, कित्याक हांव ताचेर वचना. परतून फिलिपियन्स चॅप्टर 4:7 वाचूंक जाय. आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. 1 Peter 5:7 सिस्टर म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगळे तुमचे हुस्क्याचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. आमी सगळे देवाच्या हातान घालूंक जाय. ताचे नांवान पावर आसा. तुमचो भार फकत जेजू जाणा. आमकां कितें जाय तें तो जाणा. आमचे भावार्थान आमकां घोटाय मेवता.
Arga Jesu. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Praise Jesus. Wow, Alifa. Awesome. Good job. All the Fatima bore dila recap tane main point Oi, काढले. sister. Oi, detail. Yeah. Praise God. Praise God. बरे रिकॅप केला जाय तो वेळ काढला अख्खे टीचिंग तुवें ऐकला आणि बरें कोण बरयला. प्रेज जीसस. Praise Jesus. प्रेज जीसस. आता आनी कोण आहा टेस्टिमनी दिवपाकू? कोणा उगडास येयला? हॅलो जेजू आर्गा मोगाचे भाव ओय यो रे बावा मोगाच्या बावा यो सांग. होय टेस्टिमनी जाय टेस्टिमनी हाय म्हळ्यार हे ते रिकॅप केलते आनी गेलते टिचिंग ते हे बरयलें ना सायबीण मागीर केन्ना दुख गोडयलें नाय म्हणून म्हाका दिसना कित्याक आमकां खबर आहा आपणागे पुता दूख जाता आनी सायबीण मागीर दुख गोडयलें नाय. जेन्ना ल्हान आसतलो ते वयताय पासोवरा वयताय जेरुसलेम आनी Yeah. पूत सांगता ते चोयताय पूत ना तो आपणा बारा होय अर्दी वाटेर पावताय ती आख्खो ती हें जायन ती मागीर सोदूं वयताय. सायबीण मागीर तर खबर आसलेली आगे पूत तो चोयता देवागे पूत तो आपणागे सामान तो येतलो घरा ती हुस्को दोवना आसलेली आनी ती सोदूं वचना आसलेली. सायबीण मागीर सायबीण मागीर खुद एक मनीस आसलेली म्हळ्यार देवागे कृपेन बोल्लोली तरी पासून होय तरी पासून ह्या संवसारान जे जो घडटा ते ती सायबीण मागीर अनुभवला. करेक्ट. ताका लागून जेजून पासून कितें म्हणटा जेजू पासून आमी मागताय कित्याक ह्या संवसारान जेजू मनशा रुपान येयलो आनी जे मनशाक जे आमी अनुभवताय जे टेम्पटेशन जे हे आमकां जाता ते जेजू म्हणटा आपण हे सगळी आपण अनुभवला आनी ते ताका लागून तो आमगेले जे त्रास कोश्ट दोग जाताय ते ताका खबर आहाय आनी ताका लागून आमी जेजू बर कित्याक तो आमकां तेतून कन्सोल करपाक शकता ते आमगे परिस्थिती. तेश कोन्न सायबीण मागीर आतां पुरसार मात्ता दोन आसलेली पुरसा मोडा आनी कोण आपणागेले पुरसा ते काळीज तेगे हें जायना जाता. येस काळीज फातरा न्हू सायबीण मागीर गेले मासा रोगताचें काळीज. होय होय पूण ती देवागे प्लॅन जाण आसलो न्ही. देवागे प्लॅन तरी पासून साहेब ती आपणागे पुता चोयता दोन दुख व्हांवपा न्हय खंयचे मांयगेर दुख व्हांवपा न्हय. येस होय सो आमी पासून आतां ते सायबीण मागीर तो घोट काळजा आसलेली जाल्यार ती आमगे काळीज कितको वळखता आसलो ती मागीर तेशी कोता सांगता आसलेली तूं घोट राय काळीज मनीस तूं कितलो तूं मागणी आसलो कितले तूं मागणी करीत एक परिस्थिती येता तुका मातशें कोणागेलो दुसरे आदार जाय पडटा देवागे उतराचो आदार जाय पडटा कितलो तूं घोट आसूं कितलो स्ट्रॉंग आसूं. ताका लागून ते देवागे उतर म्हणटा कितें तूं कितलो गोट आहा तूं चिंतनाक म्हूण तूं गोट आहा म्हूण ती जमीन आहा ती तुगेली आलपा शकता म्हूण. ताका लागून आमकां जेन्ना कितें म्हणटा देवागे उतर वेन यू आर वीक यू आर स्ट्रॉंग माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू म्हण. मनशाची परिस्थिती येता तूं कितलो मागणी आसल्या तो तुका दिसता अरे आज कांय आपणाक कांय जायना मरे मागणी पासून करूंक जायना कितें जालां आज आपणागे तोंडां हांस पासून येना जेजू देवा कितें जालां आत्म्या पळय होली स्पिरीट कितें जालां आनी तुका सामको वीक तेदोन तुका तुगे देवागे उतर येतलें. जेन्ना तूं वीक आहा तेन्ना देव घोट तुजे हितून भितर स्ट्रॉंग आहा. And my strength is made perfect in your weakness. My grace is sufficient for you. So तेदोन खबर आहा देवा तुगे कृपा आहा ती चलयत म्हाका आयचे दिसा. आज म्हाका पदवी ना आज म्हाका बोड ना. आमेन. येस आज म्हाका कांय जायना सो देवा म्हाका गरज म्हण. तर तेंच आमगेल्या लायफान आमकां जाता एक पाटी भावार तेजो इतू स्ट्रॉंग आसता तूं त्या माउंटन आहा तो तूं माडोयन वचोन तूं सारको कोसडोयन म्हळ्यार एक पाटी परिस्थिती इतू जाता कांय ना तोंडांतल्यान उतर पासून भायर सरनाय. सो आमगेल्या जिवितांत घडटा आनी ही परिस्थिती आमकां दाखोवपाक की आमकां सगल्यांगे देवागे गरज म्हण उतराची आनी तें देवागे उतर उरलें म्हणटरी आमकां मागीर बळाय मेळटा आनी कोण दुसऱ्या भावा भयणीक आयकल म्हणटरी त्या परिस्थितीत. सो आमी पासून मागणी करूं वयताय जायती आमी भावार्थान ते कॉन्फिडन्सान आमी वयताय देवागे उतर म्हळ्यार एक पाटी आमकां गरज पडटा तितली मागण्या पासून वचोन
तो सायबीण मागीर तो सगळी खबर आसलेली प्रॉमिस. तो सायबीण मागीर जेन्ना आंच गाब्रिएल येता आनी ते सांगता तूं देवागे पुताची माय जातो म्हणून, ती हें जायना आसलेली, ती सरप्रायज जायना आसलो, कित्याक ती सगळी खबर आहा. येस. ते खबर नासलेलें. सायबीण मागीर एक मनीस आसलेले आनी ते एक खबर नासलेली. हें केशें तर जेन्ना ताका हें सांगताले, रेव्हेलेशन सांगताले, प्रॉफेसी सांगताले, ती बाळगून दवरली. ती खबर नासलेली. सारकें न्हू सिस्टर? Praise God. Yes. Awesome revelation. हय, जशें जेजू पासून पवित्र आत्म्याक गरज पडली आनी पवित्र आत्म्या बळान आनी शक्तीन तो काम करीत गेलो, तसो आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. सारकें न्हू होय. सिस्टर? Yes. पवित्र आत्मा ताका आतां पयर तें एक जिसेलान टिचींग दिलें भुरग्यांक क्लासीन होली स्पिरिटाचेर. आनी त्या भुरग्यांक तें बरें करून सांगतालें, तुगे कसलें प्रॉब्लेम आहा, कोणा बरें वयता पयलीं, कोणागे हेल्प घेतलें. होली स्पिरिट. सो एके पाटी दिसता तें भुरग्यां टिचींग न्हू, तें आमकां बीन. Yes. Praise God. Yes. मास्टर दिसतालें म्हाका म्हूण, कित्याक तें बरें करून सांगता. कित्याक आमी एक पाटी आमकां उगडास आसना, एक पाटी आमकां तें आसना. सो एवरी टायम ते सांगता मायची बरें न्हू, तुगे फ्रेंडा बरें न्हू, कोणा बरें न्हू, तें होली स्पिरिटा बरें पयलो वचून आनी तेगे हेल्प घे म्हूण. जरी तें आपणा पासून एक पाटी हें जाता, ओ होली स्पिरिट कितें तुजी हे सिच्युएशन म्हाका हेल्प करतलो, हें प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो, तेका जाता. आपणा कांय दिश्टी पडना, आपणा फिलूय जायना, तरी पासून कितकोन हें जातलें, आपूण तें चिंतता म्हूण. आनी आमी चिंतता एक पाटी, एक आमी दुसऱ्याक दिताय उतर. म्हळ्यार एक पाटी सिच्युएशन जाता, आमी हें जाता कितकोन जातलें, केश जातलें. इट्स लायक कोण सायडीन कोण ना, कोण म्हाका वळखोवपाक कोण ना, कितकोन पावतलो आदार, कितकोन जाता हें प्रॉब्लेम, सिच्युएशन कितकोन सॉल्व जातलें. एक जाता न्हू सिस्टर? जाता, होय. सो एवरी टायम हें देवागे उतर आयकता आनी आमी ते लोकांगे टेस्टिमनी आयकता आनी ल्हान भुरगीं पासून आमकां जायती शिकयताय सिस्टर. होय होय, शिकयताय, सदांच शिकयताय. प्रेज गॉड. येस. सो आनी तेंची होय, तो देवागे प्लॅन न्ही आमकां आपणागे उतर कानार पडपाक. वय सिस्टर. आणि ते कित्याच्या रूपान येता, भुरग्या रूपान आनी कित्या रूपान आमी शिकयता. प्रेज गॉड. वय सिस्टर. सिस्टर ब्रदर विन्सेंटा एक येयलो हांव थिंग येयलोलो रेडींग येयलोलो ब्रदर विन्सेंट. हय वय सिस्टर. सो बरें करून उतर दिलें तेणें, बरें करून टिचींग दिलें, मागणी केलें. कोणाक तेणें विचारलें कोणाकू कितें हें करपा हांगा म्हूण, मागणी बीन करपा आहा म्हूण. म्हळ्यार जेन्ना प्रेयर केली आनी तें एनॉयंटींग अशें येयलें, सगल्यांक प्रॉब्लेम दूख कितें आसलो ती ते मागचे पयलीं गेली. म्हाका गरज पडना. आनी ते बरी शिकवण दिली आंज बुडव्यांचेर आनी वर्शीप, वॉट इज वर्शीप म्हूण. सो बरी शिकवण दिली तेणें. जायते जाणांक बऱ्या, चड जाण नासलो सिस्टर, म्हळ्यार कोण येयलो तांकां बऱ्या पडली. बऱ्या पडली. येस. बरी करून ऑसम. शिकवण दिली. प्रेज जीसस. वय सिस्टर. वाव. आनी कोण आहा रे उलोवपाक? कोण उलयना मस्ता. बरें, आतां हांव उलोवपा लायक तुमकां सगल्यांक. आयज आमी बरें एक टॉपीक उलया. सदांच जाता तो. मुगे आवाज येता? फातिमा, मायक वॉइस सारको येता आवाज. कोणागे तरी येता. या चोयता कोणागे आवाज येता स्क्रॅची. आलेफा ते तुम्ही अनम्यूट करून उलयाय. ओके, हांवें म्यूट केलें म्हण हें करूं नाका. अनम्यूट करात, उलया, परतून म्यूट करात. प्रेज जीसस. आयज आमी उलया प्रेयर, दिसपट्टे मागणे आनी तेंकां कित्याक गरजेचें. कळ्ळें? आमी येताय, हांव पासून हें टिचींग तुमकां न्ही, म्हाका. झूम सेशन कोत्ताय, सगळें कोत्ताय आनी सगळें कोत्ताय, पूण आमकां देवा बोगले 1 to 1 आमी बसताय ना. हांव म्हणटा कितें कांसा जालो जीव, एक टिचींग आयकोता आनी कितें कोत्ता आनी मागीर मागणी करूंक बसलो म्हणटरी फोना जोता, मेसेज दिसती पडटा, ओ कितें दिसती पडटा युट्यूबाचेर, डिस्ट्रॅक्शन जाता न्ही. पूण दिसपट्टे मागणी म्हणल्यार कितें? मागणे, प्रेयर म्हणल्यार कितें?
हांव हे दिसांनी आतां हांव लास्ट वीक सान हे प्रेयर हांव शिकोतां आनी एक पाटी शिकलो पाटी म्हाका रेवलेशन मेळटा कित्याक जाणो आमी सगळे कोत्ताय झूम कोत्ताय आनी हें आयकताय तें आयकताय पूण 1 to 1 आमी बसून टायम कोन्नाय देवा कडेन म्हाका दिसना आमी एक और असो कोत्ताय म्हण कळ्ळें आतां म्हाका कोणाको उलोवपा जाय जिवाको उलोवपा जाय एक बरें काम आहा ताचे कडेन मुगे एक बरी व्हडली गरज आहा हांव ताका बसून उलयतां न्ही आनी ताका मुगे गरज सांगता चोय बाबा म्हाका ही गरज आहा म्हाका तुगे आदार जाय हो फातिमाको काम आहा म्हाका हांव सांगता फातिमा चोय म्हाका हें काम आहा पूण म्हाका तूं कडेन उलोवपा जाय बेश्टें सांगना हांव एक्सपेक्ट कोन्ना हांव बरें मातशें फातिमा हालो म्हणलें तें मुगे काम कोत्ता म्हण एक्सपेक्टेशन ना पूण हांव कितें कोत्तां मातशें तुका उलोवपा जाता म्हाका कॅन आय स्पीक टू यू तुका मातशें टायम आहा अशें कोन्न विचारता बरे भाशेन आनी तें मागीर म्हणटा वय म्हाका टायम आहा मागीर बसोतां ताचे पुगले तेका एक फोन कोत्तां आनी उलयतां चोय म्हाका हें बरें प्रॉब्लम आहा म्हाका तुगे हेल्प जाय मागीर फातिमा म्हाका सोल्युशन दिता आनी आतां देवागे उतरां आसून तें म्हाका देवागे उतर सांगता आनी मुगे काम जाता इन्स्टंटली जाता सो मागणें म्हणल्यार कितें ती सोयरीगत तें कनेक्शन तें सांगप म्हाका तुका कितें उलोवपा जाय कॅच अप चल मागीर मेळया बरें बाय मागीर मेळया चोय मेळपाकूच जाय आमी हे कम्युनिकेशन उलोवप रिलेशनशीप सोयरीगत वय मुगे वळखीते कळ्ळें दॅट इज प्रेयर इंटिमसी कनेक्शन एकदम क्लोज बॉन्डिंग आनी तें सोंपें न्ही सोंपें जायना तें बेश्टें जायना तें हांव आतां प्रेयर कोत्तां ना ताका प्रायस फारीक करूंक पडटा एकदम सोंपें न्ही तें प्रेयर करप सोंपो टास्क न्ही कित्याक तो दुस्मान येता तो दुस्मान त्या दुस्माना नाका तूं देवा बोगली बसलो न्ही तो तुका सांगपा येता तुका आनी काम कांय ना तूं थिंग बसत तें तुका काम कांय ना तो मागीर तुका दाखयता काम तें काम तुका बरें दिसता मागीर प्रेयर खूंय गेलें देव खूंय गेलो ना इट्स नॉट इजी सोंपेपण ना मागणी करून तूं एकलें बसोलें तुका सोंपेपण ना पूण देवा कितें जाय देवा आमी जाय आपणागे भुरगीं जाय आमगे सांगात जाय आमगे कंपनी जाय कळ्ळें आमी आपणा उगडास केलो जाय आमी आपणा बोगले येन आमची खबर आपणा सांगलो जाय आमगे गूट ताका सांगलो जाय आमगे आवाज ताका आयकपा जाय ओ माय गॉड सो कितें आमगे पासून भुरगीं आमी कितें सांगपालें आमी बसून उलयताय न्ही आनी आमी सांगताय आमी आयकताय सेम वे आमी भुरगीं तेगेलीं मोगाचीं सो ताका आमगे आवाज आयकपा जाय आनी आमगे आवाज आयकलो म्हणटरी तो खुशाल जाता आनी तें आमी कितको कोत्ताय मागण्या वरून बसून बळा 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 आमच्या बापा सुर्गींच्या म्हणल्यार मागणें जायना बायबल कितें सांगता यू मस्ट गो इन युअर क्लोजेट एकसूरपणान कोण चोयत थिंग न्ही फोन घेवन बसत थिंग न्ही पूण तूं आनी तुगे देव कळ्ळें आनी तुमचे मदें आमचे मदें कोणय ना फकत देव आनी हांव सो तें कनेक्शन आमी बिल्ड कोत्ताय हिंग म्हाका हांव सॉरी कित्याक इंग्लिशीन स्क्रिप्चर चोयन हांव कोंकणीन चोवपा वयता म्हणल्यार सांडोता पूण प्रेज गॉड पवित्र आत्मा आमचे बगले हाय हे सेशनान पवित्र आत्म्यान घालया सो जेम्स घालया बाय जाकोब 4:2
सो आम म्हणटाय आम कितू मागणी केले, कितू पाट देवाको मागिले, कितू सांता मागणी केले, कितू कोडे मिसा गेली, कितू आंगण केल्यो, पण देव मुगे मागणे ऐकना. तुम्ही होरेन देवाको मागिला, देवाको तुम बसून उलयले. सो हिंग देवागे उतर कित सांगत ते जेकब बाय काती तुमका काती येस सिस्टर. ओके तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार आसात. व्हड आशेन कित्याचे फाटी तुमी लागतात, पूण ती वस्त तुमच्या हातांत पडना तेन्ना तुमी तुमचे मोदें सोगडी जाय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागिनात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आम्ही मागताय, मागणी कोत्ताय न्ही, पण त्या मागण्या बारबो कोण आसता, तो सैतान, एनमी आसता, दुस्मान, डिस्ट्रॉय करपा ते मागणी. मागणी कोत्ता आसतो की जायते अटॅक आसताय, जाय चॅलेंजीस आसताय, जाय ट्रायल आसताय. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार जाता. फ्रस्ट्रेशन जाता, आमकां राग येता आनी आम फ्रस्ट्रेट जाता. कित्या मुगे मागणें आयकलो ना, कित्या जालना, कित्या जालना, कित्या आमगे मागीर मन पिड्यार जाता आनी आमी मागणे शांतिकायेन करपा सुवाते आमी उत्साहपड जाताय, एंग्शियस जाताय. सो देखून देवागे उतर कितें सांगता, तुमकां जाय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागोनात. देवा लागीं मागोनात. देवा लागीं कितको मागपाचें, कित्या शांतिकायेन देवाको बसपाचें. देवाको 5 मिनटां मागल्यार जायना. 5 मिनटां हय बाय बाय मागीर मेळया, आमी फोनाचेर उलयताय ते भाशेन, आमी कितें एकमुखाको आमाक कितें गरज आहा जाल्यार हांव सांगत ते भाशेन जायना. ते 5 मिनटान देवा समजना आमगे बास. देवागे उतर आहा ते उतर एकदम प्रेशियस. ते उतर घेन ते हावपाक आनी ते कन्फेस करपाक, ते उलोवपाक, ते भितरल्या आमकां ट्रान्सफॉर्म करपाक ते जायतो टायम लागता. आनी ती एक बरो बरो प्रोसिजर तो. पूण तो आमकां ते मागण्यांची आस लागपा जाय, आमकां तान लागपा जाय. कळ्ळें देखून देव कितें म्हणटा, तुमकां जाय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागिनात. सो तुमी तो टायम स्पेंड करनाय देवा कडेन. तो टायम देवा गेलो, तो देवा आमी दिनाय. आमकां डिस्ट्रॅक्शन आसता, आमी संवसरा टायम दिताय आनी आमी वयल्या म्हणटाय कितें, म्हाका टायम ना, हांव बिजी आहा, हांव एक कितू काम आसता, हांव सारकी बिजी आसता. पूण तूं ओरां सोयऱ्यां कडेन, फ्रेंडां कडेन उलोवपाक टायम आहा. कितू वगत उलयलें तूं फोनाचेर? हांव 1.5 वर उलयलें. हांव कितें उलयलें कांय खबर ना. देवा उतर उलयलां ना, ताका देवा उतर आयकपा नाका, पूण 1.5 वर पिड्यार केलें. बसलो कडेन टीव्हीचेर कितें येयलें, अरे तें सिरियल हांव चुकयना, बसोता सिरियल चोयता. तितून देवा उतर आहा ना, तुवें देवा उगडास केला ना. पूण टेम्पटेशन येयलें आनी टेम्पटेशन फायट करपाक तुका बोड ना जालें. तें टेम्पटेशन येता तो दुस्मान तुका सांगता, हें चोय बरें सिरियल येयलां, हें कर. तें तुका जोयती कितें बोड ना तुका तें फायट करपाक, तेका झुजपाक, तें टेम्पटेशन येता तें बंद करपाक. तें बोड कितकोन येता, दिसा दिसा दिसपट्टी तो टायम उगडास रे, तो टायम, तो वेळ देवा गेलो, देवा बारबर स्पेंड केलो, दिसा दिसपट्टी तो वेळ आमकां घोटाय दिता, तो वेळ आमकां भोड दिता.
तो वेळ आमकां शक्ती दिता, तो वेळ आमकां सांगात दिता, तो वेळ आमकां सगळें दिता जाय तें, आनी तो वेळ एकदम मोलादीक. तो वेळ जेजून फुरसार प्रेस फारीक केलो न्ही, फुरसार सगळें आपणांगे आहलो तें दिलें आनी संपाडलें, आनी तेदोणो ताणें प्रेस फारीक केलो. आमगे लायफान आमी कितको प्रेस फारीक कोत्ताय, आमी आमगे टायम देवा दिन आमी देवा बुकली बसून आमी प्रेस फारीक कोत्ताय. वी पे अ प्राइस एंड गॉड लव्स इट. देवा एकदम बरें दिसता तें, कळ्ळें. आतां दुसरें चोया, जेम्स आयजाया 59 वर्स 16. सो देव चोयता आमी चोय एकली बसून तुमी चोया, मातशें टायम स्पेंड केलो जाल्यार बरें दिसता, शांती येता भितरल्या काळजांत, मनांत. तुगे आख्खो तुगे जिवीत चेंज जाता, मोता जाता. पूण आमी कितें कोत्ताय, 2 दीस कोत्ताय मागीर बंद कोत्ताय न्ही. सो आतां आमकां देवागे उतर आहा, आमकां आतां सांगात आहा, आमकां आतां पावर आहा, आमकां आतां बुद्ध आहा, आमकां आतां उजवाड आहा. सो चल बाय. सिस्टर ते जाकोबागे मागीर तिसरा मागीर दुसरो गेलो न्हू आवेस्वर, तिसरे आवेस्वर आहा, तिसरे आवेस्वर आहा, चौथो आवेस्वर दुसरी वोड. होय, चौथो आवेस्वर दुसरी वोड. तिसरी वोडीन कितें आहा, तुम मागताय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमगे मागणें आहाय ती हे म्हूण तुमी खुद तुमगे बरपणा लागून मागताय, वो देवागे उतरा प्रमाणे न्हू ते मागणे. सो एक एक पाटी आमी रिलेशन दवरले. आतां सद्द मनशाको देवाको मागताय आमी, मागणी म्हणजे एक रिलेशन दवरताय आमी देवा कडेन. जशें आमी आमगे माय कडेन, आमगे बायले कडेन, घोवा कडेन, भयणीको दवरताय. सो आमकां खबर आहा रिलेशन दवरल्यार आमकां एक ट्रस्ट आहा. तेश कोन्न तेका मातये मागे तूं बरें कितें सांगता, एक बापूय भुरगो बापायको गेलो आनी तेणें तर एक एग्जाम्पल एक सुरी मागिल्ली जाल्यार तो बापूय दिवपाना. कितल्या मागले, कितलो तुगे रिलेशन बरो आसूं, गोट आसूं रिलेशन, म्हळ्यार तो बापूय दिवपाना, कित्याक ते खबर आहा भुरगो तेगे जिवा वायट करपाक शकता म्हण. सारकें सिस्टर. सो आमी कितले मागले जाल्यार आमकां एक पाटी मेळपाना. मागीर आमी कितें कोत्ताय, एक पाटी आमी मागताय मागीर कितें जाता, भावार्थान मागताय, निराश जाताय, कित्याक जायना आमगेलें. तेका लागून आमकां कितें, जेन्ना आमकां सोजमणी मेळ्ळी, आमकां आतां उतर आमी मागणे आमगे भाव भयण एकठांय जालीं, देवागे उतर दिता, आमकां मागीर तें उतरां सोजमणी मेळटा. कित्याक जायना आमगेलें. पोत्तून या थिंगा 3 आहा थिंग मागीर या पोत्तून. ओके सिस्टर. सो आयजाया 59 वर्स 16. बरें, चल केती बाय. कोणूच ना म्हूण ताणें पळयलें, कितेंय तरी करूंक कोणूच फुडें सरोना म्हूण ताका अजाप दिसलें. म्हणून आपल्याच बावल्याचें ताणें बोळ घेतलें आनी आपलेच दयाळायेचें नेतिवंतपण धरून तो फुडें सरलो. प्रेज गॉड. कोणूच ना म्हूण ताणें पळयलें, तशें जायना. तो चोयता कोणाकू टायम ना मागणी करपाकू, कोण ना, कोणालो आवाज म्हाका आयकूं येना, कोणालो आवाज म्हाका आयकूं येना, कोणालो आवाज म्हाका आयकूं येना, कोणू फुडें सरना. देखून ताका अजाप दिसलें, आपूण बाप, आपूण तांकां सोदिता, आपूण तांकां रावता, पूण कोणाकू टायम ना. तो कितू दयाळ बाप, आनी तो कितकोन रावता आमकां, कितकोन आमगे कंपनी तो सोदिता. पूण आमी कितें म्हणटाय, टायम ना, हांव बिजी आहा, म्हाका मातशें ओगूच जाता. पूण तो रावता, कित्याक तो दयाळ, तो नितिवंत, तो फुडें सरता सगळे टायमार. पूण आमकां कितें जाता, पोत्तून या जॅकोब 4:3 या. पूण आमकां कितें जाता,
संसार दिसती पडटा संसार सारको झगझगता कळ्ळें देवागे लायफ एकदम बोरिंग दिसता पूण संसार आमकां कितें दाखयता वाव आयज बरें हें आहा आयज थिंग पार्टी आहा आयज थिंग हें आहा आनी आमकां हें जाय हें मोटर आहा हें आहा चल बाय खेती तुम्ही ग्रेसकाय मागतात आणि देव ती तुमकां दिना कित्याक वायटव्या मनीस तुम्ही मागतात म्हणजे तुमच्यो वंडवण्यो भागोवन ती ग्रेसकाय बोगडावंक तुमचें मन आसा होगडावंक तुमचें मन आसा आमगे मागणी म्हणल्यार कितें आमगे फोकस कित्याचेर आसता आमी संवसारांत जियेताय न्ही आमगे फोकस कितें आसता पयशांचेर आवय म्हाका जाय पयशे जाय म्हाका ग्रेसकाय जाय मुको हें ना मुको मोटर ना मुको मोटरसायकल ना मुको बरें व्हडली बंगलो ना मुको म्हणजे ना 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 पूण देव कितें म्हणटा तें तुमकां दिल्यार तुमकां वायटा पडटलें देव ती तुमकां दिना कित्याक वायटव्या मनान तुमी मागतात तुमगे इंटेन्शन सारकें ना देवागे उतराची तुमगे इंटेन्शन ना देवागे उतराची तुमकां ओळख ना आनी तुमी त्यो संवसाराच्यो गुंडवण्यो म्हणजे संवसारा आस बागोवपाक तुमी मागताय पूण तें टेम्पररी देव जाणो तो बरें बाप तो नितीवंत बाप तो एकल्यागे आमगे गरज जाणो आनी तो तुका बरें पड जाल्यार दितलो पूण तुका जाय ते दोनी तुवें मागपा जाय मागणी करपा जाय सोदूं जाय ताका प्रेस फारीक करपा जाय वेड करपा जाय ताचे पुकलेक आनी संबंद करपा जाय त्या कोडे कळ्ळें आनी संवसारा मोनान न्ही आमकां जाय ते भाशेन मागप न्ही कित्याक तेगे खुशी जाय आमकां तो जाणो तो बाप सो तो टायम एकदम गरजेचो कळ्ळें 59:16 घाल आमी नो 64:6 घाल बाये सो आनी देव कितें म्हणटा आतां मागीर कितें जाता एक एक पाटी आमी एकमुखार सांगताय आनी कितें कोत्ताय आनी आमी कितें म्हणटाय ते बेजार कोत्ताय न्ही सो देव कितें म्हणटा तुका तूं जाणो कितें कोन्न मागणी करपा जाय ती तूं मुगे भुरगें तुका हांवें उतर दिलां तुका हांवें प्रॉमीस केल्या कळ्ळें मुगे उतर तुका आहा 64:6 सो तो कितें म्हणटा चोया हिंगा सो एकदम गरजेचें आनी म्हाका दिसोलें मुगे हें नीड मुगेली हें जाली कितें जाणा हांव मागणी कोन्ना हांव फकत प्रेयिंग इन टंग्स कोत्ता मागीर सगळें बारबर बसोता पूण मुगेलो टायम देवा बुगली ना मुगे देवा बोले कनेक्शन ना आनी तें म्हाका त्रास करपा लागलें भितरल्या भितर आनी देखून हांव हे प्रेयरा खबर शिकपा लागलें आतां स्टडी करपा लागलें हांव कितकोन म्हज्यान टायम स्पेंड करपा जाता कितकोन म्हज्यान सगळे वेळा देवा बरोबर रावपा जाता यू नो टांगसान प्रे करपा पासून पूण कनेक्शन आसपा जाय न्ही करून प्रेयर केलें म्हण जायना तें कनेक्शन कितको बिल्ड करचें सो तें म्हाका भितर त्रास करपा लागलें कळ्ळें सो वाच बाय तुका उल्लो मारतलो कोणूच दिसना कोणूच उठून तुका शेरोना वचना कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां पाठ केल्याय आनी आमच्याच खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां सोडून दिल्याय सो तुका उलो मारतलो कोणूच दिसना तुका तुका उलो मारतलो कोणूच दिसना कोणूच उठून तुका शेरोना वचना कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां पाठ केले कळ्ळें आनी देव आतां कितें म्हणटा तो कितकोन आमकां हें कोत्तलो ताका तो गॉड इज लव तो आमकां पनिश करना तो आमकां त्रास करना
कळ्ळें? तो आमकां कितें त्रास करना, पनिशमेंट दिना न्ही, पूण तो आमकां एक भाशेन डिसिप्लीन करता. कळ्ळें? तो आमकां वेळ दिता, तो आमकां चान्स दिता, एक पाटी न्ही जायते चान्स दिता. कित्याक तो मोगान आमकां आपणावपासून दिता आनी तो आपणागे उतराचेर आमकां नियाड करपाक शिकयता. कळ्ळें? आनी ती तेगे व्हडली प्लेजर, व्हडली गर्व तेका आमी आपणागे उतर जाणयतात ते भाशेन. सो हिंग आमकां कितें जाता, तो आमकां लिपल्या भाशेन दिसता. कळ्ळें? देव कोणू उलो मारतना, कोणू दिसना, कोणूच उठून ताका शेरणा वचना. कित्याक म्हणल्यार ताणें आमकां फाट केल्या. म्हणजे तो आमकां लागून लिपोल काय? तो आमकां दिसती पडना म्हूण लिपोल काय? कितें जालें काय? सो चिंतपा हें न्ही, कित्याक आमी ताका वेळ दिलो ना. आमी ताका कितको सोदतलीं? आतां तो हूंय आहा जाल्यार पासून आमी देवाक कितकोन सोदतलीं? आमकां खबर ना आमगे देव हूंय आहा म्हूण. कित्याक आमी ताजे बोगले टायम केलो ना, कॅचअप केलो ना, कनेक्शन केलो ना, ताका फोन केलो ना, ताका उलयलो ना, कितू तेंप जालो. सो आतां आमकां ताका कितको सोदपाचो? कळ्ळें? आतां आयजाया 45:15 कितें सांगता चोय. सो ते भाशेन देव कितू दयाळ, तो बाप खरो पूण कितलो दयाळायेन बोल्लोलो. कळ्ळें? आनी ताणें आमकां भुरग्यां सगळें दिलां आनी लास्ट आपणागे पुता पासून सॅक्रिफायस केला. काल वाच बाय. खरेपणी तूं लिपोन रावता तसलो देव, इस्रायलाचो देव तूं, तारक तूं. प्रेज गॉड. सो लिपोन रावपी देव कित्या म्हणटणे? कित्याक आमी कितें म्हणटाय ताका, कूड, फ्लॅश, आमी मागणी कोंताय ते जाणो, आमी ओबिडियंट कोणा जाताय? आमगेले मुनीसपणाक, आमगे फ्लॅशाक. कळ्ळें? आमगे आत्मो एकदम पयस आसता, आमगे आत्म्याको कनेक्शन ना. आमी सारकी बुल्ले संवसाराक, आनी सगळो गडबड आमगे मनांत. कित्याक ती देवागे शांती ना, तो देवागे टायम ना, तो देवागे उजवाड ना. कळ्ळें? तो देवागे पावर ना आमचे भितर. कित्याक आमी तो पावर सोदूंक गेलो न्हय, आमी तो देवा कडेन वेळ स्पेंड केलो ना. तो लिपून रावता तसो देव न्ही, तो आमकां मोग दिता तसो देव, तो आमकां सोदून हाडटा तसो देव, तो आमकां शांती दिता तसो देव. पूण ताका कितें जाय? आमी डिसिप्लीन जालोली, आमी ओबिडियंट जालोली आनी आपणागे उतरा वरवीं आमी रोसरोशीत जालोली, आमी खुशाल आसलोली सदांच. कळ्ळें? सो तो आमकां ते भाशेन आमकां डिसिप्लीन करपाक सोदिता. आनी आमी बसून ताचे बोगले बसताय ते जाणो, आमगेलो स्पिरीट, आमगे आत्मो नवसोदता, आमगे कूड, आमगे मन ट्रान्सफॉर्म जाता, नवसोन्नी जाता आनी आमगे जिवीत बदलता. तशें कोन्न घालया, आमगे जिवीत आख्खे बदलता. सो आतां देवागे उतर पासून आमी आयकून आमी कितें जालां? आमी पयलीं आसलो तसो नाय. आतां आमी जाणोय तो वाट, सोत आनी जिवीत आमगे जेजू. सो आमी वाट खंयची धरपा ती जाणोय. आमी मातशें चुकोल जाल्या पासून आमी परतून येताय. कळ्ळें? जिविताची बदलणी जाता, मन बदलता. पूण आमी तो वेळ दिवपाकूच जाय. तो एकदम गरजेचो. कित्याक आमचे भितर पावर हें जावपा, तो कितें म्हणटाय ताका, फायर. कळ्ळें? पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. ते मागण्यान आमी ताका टायम दिल म्हणटरी आमकां तो पावरफुल करता, आमकां तो प्रेयरफुल करता आनी आमचे बोगले तो आमी तेगेली ताका जाय आमकां कनेक्शन केलोलें आनी तो आमचे ते मागणे वरवीं आमगेलें कनेक्शन एकदम घट जाता. आनी
आमकां आनी कित्या लागून न्ही, आमकां जायते अटॅक येताय, जायते ट्रायल्स येताय, जायते टेम्पटेशन येताय, कळ्ळें. पूण त्या वेळार कितें जाता, टेम्पटेशन येता तेदोणो आमी जाणोय कितें करपा तें. आनी जोरी मागणें आमचे भितर ना, उतर आमचे भितर ना, आमी कितें कोत्ताय, ओ ज्यो चोय रे म्हाका कितें जालें तें, सगळी लादीन सांगिल्ली, सगळें नाकतें तोंडांतूं भायर काडलें. देवा उतर उलयलें ना, कित्या म्हाका उगडास येयना देवागे उतराचो, आनी देवा पासून उगडास येयना, म्हाका फकत उगडास येता म्हगे प्रॉब्लेमाचो. ते भाशेन जायना. ते मागणें तर तूं बसोता, तूं टायम स्पेंड कोत्ता, तुका ती घोटाय येता, कळ्ळें. आनी आमकां देवान सगळो वेळ दिला, वेळ ना म्हणपा जायना. आमकां दिसा 24 वर दिलें. मोबायला डाटा आहा जाल्यार तो डाटा कंटिन्यू जाता न्ही. डाटा आहा, आमी पॅकेज घेताय ती, दुसरे म्हयन्याक मेळटा तो डाटा, कळ्ळें. सो हिंगा आमकां दिसा कितू वरां हाय, 24 वरां. ती दुसऱ्या दिसा मेळनाय आमकां, ती 24 वर आयजू काबार. मागीर आमकां राती आमी जोडटी दिवपा जाय. ते 24 वरां भितर हांवें कितें केलां, आज दीस बरो गेलो, कितें केलो काय हांवें, ते सिरियल चोयलें, हांव तेका उलयलें, आतां तेका पासून मेळून येयलें, हेगे काजार आहलोलें थिंग गेलें हांव, आनी कितें केलें, आनी कितें केलें, अरे मागणी हूंय केलें, देवा कितू वेळ दिवं तुवें, कोण म्हणना. आमी उगडास कोन्नाय, देखून देव म्हणटा. हांव रावतां पूण कोण ना, हांव सोदूंक भोंवतां पूण कोण ना, कोणा टायम ना. देखून आमकां ताण येताय तेदोणो कितें जाता, आमी सांडटाय, तेदो मागीर रडपाक मेस कोत्ताय, तेदो मागीर मागणी कर, म्हाका मातशें म्हजे पासत मातशें मागा, मुको जायना. आतां तुमी सगळीं म्हाका दिसना कोणू मुट्ट म्हूण प्रे फॉर मी म्हूण. आतां तुमी सगळीं जाणोय तें उतर घेवन कितें करपा जाय तें. आतां तुमी सगळीं जाणोय तो लडू देवागे उतर घेतलो म्हणटरी लडू कोण येता तो, तुम कोण सांगपा येता तो, तें कित्याक गो तूं कितें कोन्न तुका वेळ आहा, तुगे लायफ कितू बिजी आहा, थिंग वचून हें तें पिक्चर चोय. मागीर तूं जाणो ती अटॅक येता, मागीर तूं जाणो हुंयची उतर दीन तेका कुशीन काडपा जाय. विक्ट्री जैत कोणागे जाता, तुगेलें. कित्याक तूं देवागे भुरगीं जाता, तूं देवागे उतर घेवन तूं शिकोता, कळ्ळें. सो ते मागणें एकदम पावर आहा, आनी आमी तितून भितर रावलीं, ते कॉर्नरांतू ते जाग्या भितर रावलीं, त्या मागण्या भितर रावलीं, तो पावर आमकां आहा. आमचे भितर तो पावर दिसती पडटा, ती लायट आमचे भितर दिसती पडटा. आनी आमकां आमी एकदम कितें म्हणटाय, शायन जाताय, आमकां उजवाड दिसती पडटा, आमकां काडूंक ना. आमकां रडपा येता, वय कितें केन्ना कितें जालें रडपा येता, पूण रडपा कितें येता, कितलें मुगे प्रॉब्लेम जावं, मुगे देव म्हजे बारबो आहा. देवान म्हाका सांगिलां, देवान म्हाका प्रॉमीस दिला, मुगे देव आपणागे प्रॉमीस केन्ना सांडना. सो तूं रडटा आनी तूं देवा सोदिता, कळ्ळें. आनी तूं पोत्तून बसोता तें देवा बुगलेक, आनी देव मागीर तुका उलयता. देव आपणागे कितें आहा तें तुका सांगता, आनी कितें जाता, तुका तागे आवाज आयकूं येता. जेरमाया 29:11 घाल बाय, 11, 12, 13. सो आमकां दूख जाता तेदोणो देवान जाय म्हूण जायना तें, तो दुस्मान येता म्हूण नाडपाक. पूण आमकां देव कितें सांगता, अरे तूं कित्या भिता, तूं मुगे दूख, तूं मुगे पूत, तुजेर मुगे केसो प्लॅन आहाय तें तूं जाणो, तुका खबर ना पूण हांव जाणो. तुका रोचता आसतना हांवें केसो प्लॅन केलें तें तुजेर, आनी ते प्लॅन म्हणटाय ते तुका वयर व्हरपाचें, तुका अशें तशें हालपा प्लॅन न्ही ते. सो वाच बाय, तेर पासून वाच. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणा. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरोवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तूं म्हजेशी येवन
म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों. सगल्या काळसान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. प्रेज गॉड. सो तुम्ही हे सगळें आयकिलां, तुमकां सांगपा नाका. आनी सगळे पाटी आमी म्हणटा हे न्ही, पूण लास्ट एक उतर चोय, हांव तुमकां मेळटलों सगल्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. सगळे काळीज घेवन थिंग बसत जाल्यार, सगलो काळीज घेवन तो वेळ दित जाल्यार, कळ्ळें? तुम्ही म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों. हांव लिपू वचपाना. म्हाका तुमकां म्हाका सोदूं येवपा पडपाना. हांव थिंगा आसतलों आनी तुमी मागणी कोत्ताय तितली हांव आयकतलों. आनी हांव सगळें तुमी म्हाका सोदूं येताय तेदोन सगळे काळजान तुमी म्हाका सोदूं येशाय जाल्यार हांव तुमकां मेळटलों. वाव. सो तो आमकां रावता, तो आमगे सांगात दवरपा रावता. सगळी काळीज आमगे सगळे काळजान आपणांका उलोवपा तो आमकां रावता. कोण रावना ते भाशेन? कोण केअर करता? आमी म्हणटा हांवें सांगिल्लें ताका, पूण तो खूंय केअर करता. पूण देव केअर करता. देव आमकां रावता आनी आख्खे काळीजान देव आमकां उलोवपा सोदिता. प्रेज गॉड. मॅथ्यू 26:41 घाल बाय. सो जेजूगे पासून लायफ चोय. जेजू जियेलो आमचे भाशेन मनीस जाय न्ही, पूण जेजू सगलो वेळ मागणी करतालो. आमी उलयताय, हॅलो कॅटी केशें आहा गो तूं? कित केलें गो आजू? अशें करून जेजू उलयतालो. आमी चोयलां खूंय. ते सुबेज उलोवप न्ही बरें. मागीर कॅटी कितें सांगता, आयज आपूण हिंगेलें, हें केलें, तें केलें. मागीर हांव आनी एक उतर घातां. सो आमी उगडास दवरपा जाय. आमी कोण ती ते उतर गरजेन न्ही. हाय हॅलो केशें आहा बाय तूं? आय एम ब्लेस्ड. देवा कृपेन हांव बरें आहा. देवा नांव घालपा जाय सगळे एका. कित्याक मागीर तूं दुसऱ्याक कितें करता? देवा उगडास दुसऱ्याकूय तूं करपा दिता. हय कोरी हें वाच बाय. तुमी ताळणें पडना जावं जागृत रावात आनी मागणी करात. आत्मो राजी आसा खरो, पूण कूड असोक. सो करेक्ट. हांव सांगिल्लें तुमकां हें टिचींग तुमकां न्ही, हें टिचींग म्हाका आनी म्हाका. कित्याक म्हाका मुगे आत्म्या म्हाका एकदम कितें जाता, प्रॉब्लेम जावपा लागले म्हाका. अरे हांव मागणी करना, हांव फकत टिचींग आयकतां, हांव फकत हें कोत्तां. पूण ताळणें येताय तेदोण ओय जाणो हांव जाणो हँडल करपाक. हांव जाणो ती ताळणें कितें येता ती. हांव जाणो तें उतर घेवन हें करपा जाय म्हण. पूण मोको इंटिमसी ना. मुगे लायफ कित्याक हितू बिजी आहा? हांव कित्याक हितू बिजी आहा? म्हाका टायम कित्याक ना देवाको बसून उलोवपाकू? डिस्ट्रॅक्शन कित्याक आहा? कित्याक तो जाणो मुको कितें आहा तें, म्हजे भितूर कितें आहा तें तो दुस्मान जाणो. सो ताळणेन पडोना जावं जागृत रावात. पे अटेन्शन, बी विजिलंट आनी प्रे. मागणी कराय, मागाय, देवा सोदूं वसाय सगळे काळजान. कळ्ळें? आतां आमी भोंवता आसतना चलता आसतना आमी टांगसान प्रे करताय न्ही, व्हेरी नायस. पूण सोदूं काळजां आसता करपा जाय तें काळीज, कनेक्शन. कूड आमगे वचकोत, आमगे आत्मो राजी आहा कनेक्शन करूंक. पूण कूड आमकां ओडीता, कूड आमकां दिना. कित्याक? टेम्पटेशन येता. सो आमी चतूर रावपा जाय आनी फकत मागणें. ते दीस फातिमा म्हणटालें जिजस पासून म्हणल्यार जाता, कनेक्शन जाता. सो जिजस आय लव यू, जेजू आर्कान जेजू, आर्कान जेजू, महिमा जेजू, आर्कान जेजू. सो जेजू आमचे भितूर हाडपा जाय, मत हाडपा जाय.
कनेक्शन करपा आनी वेळ मेळटा जाणो आमी ताकोडे टायम स्पेंड करपा जाय. ओय कितें जालें जेजू अशें जालें हें जालें तें जालें ताका उलोवपा जाय आनी ते दोनो आमकां गोटा येता. कितली डिफिकल्टी येवं आमकां आमकोडे हातियार आहा आनी भितरल्या भितर आमकां आमी उपास आयज उपास केलो न्ही सगल्यांक कळटा आयज सिस्टर मारियान उपास केलो म्हण. हांव सांगोता तूं जाणो आज म्हाका उपास केलो आयज सकाळसान जेल ना हांव. मागीर फ्लाविया कितें म्हणटलें हा वय उपास कोत्ता मस्ती बरी पूण हांवें कितें केलें सांगिल्लें उपास केलो म्हण आनी दुसरें कितें केलें तोंड सामकें दाखयलें उपास केलो म्हण. पूण जेजू कितें कोत्तालो जेजून उपास केलो ना 40 दीस उपास केले ताका टेम्पटेशन केलें पूण तो मागण्या रावलो आनी चोय आमी सगळें जाणां जेजूगे लायफ कितें जाता तें मागण्या रावन सगलो वेळ सकाळीं सांजे राती मागणी करपा लागलो. सो ते भाशेन आमगे नरिशमेंट आमगे मसल घट जाताय स्पिरिच्युअल मसल घट जाताय आनी सांगिल्ले ते भाशेन आमगे मन दुसरें जाता आमगे जिवीत बदलता मनान नसोनी जाता आनी ना आमी न्हिदूंक गेले जाल्यार जालें आमकां तो रावता एटॅक करपाक चोर येता चोरूंक मारूंक आनी आमगे निसंटोन करूंक पूण आमकां कितें जाय तें जिवीत जेजून दिलें तें जेजून आमकां तें जिवीत जैतिवंत केलें तें जाय आमकां. जेजून आमचे पासत सगळें दिलां तें जाय आमकां आनी तें आमच्या कितें करून घेवपा जाता मागणे वरवीं. थँक्यू. कळ्ळें? 1 Thessalonians 5:17. सो आमी मागणी कोत्ताय जाणो आमी कितें कोत्ताय देर गोट्टाय कोणाकू देवाक आनी आंजी पडव्यांक आनी आमी मागणी कोण नाय ते जाणो देर गोट्टाय कोणाकू ते दुस्मानाक ते सैतानाक जाल्यार आमकां गरज ना ताची. तो आमगे पांयां पोंदा आहा तो आमगे देरार उगडपा आमगे सोयर न्ही तो भायर. सो आमी देर उगडया मागण्यान देवाक आनी तागे राजाक आंज बडव्यांक आनी आमकां गोठाय आमकां बरपण दिवपा देव आमकां उलयता. सो वाच बाय. थांबोन आसतना मागणी करात. ओके ते दुसरें वाच 18. होय. आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सवे अशें करून तुमी देवाची खुशी पाडटात. प्रेज गॉड. सो थांबोन आसतो हुंय मागणी करे कोत्ताय काय आमी हिंगसान गेली थिंग कोण मेळ्ळो हाय एफ्रम केशें आहा गो तूं गोंय हा दुबय हा जालें कमेस मागीर आमी हांव सांगता स्टोरी मुगेली मागण्याचे उतर भायर काडटाय ते मागणे उलयताय आमी उकडास करया थोडे उलोवपाक आनी चड वेळ कनेक्ट जावपाक. कित्याकू सगळ्यांनी सांगिल्लें आलिफान मंडे बरें टिचींग दिलें आमी म्हणटाय आलिफा वाव व्हेरी गुड. चोय देव कितकोन मनशां उजार करता आमी तर तयार नाय जाल्यार आमकां देव उजार करना. आमगे बाब जो चोय सगळ्यांक उतर दिता आनी देवागे राजा एकठांय करता एक्सपांड करता देवागे राज. कितकोन तो उतरां ताका उडोवंक ह्या कळ्ळें आनी देवागे उतराची ओडोवंक ह्या जालें म्हणटरी देव आमकां उजार करता. आमी उदके आसपा जाय आमकां उजार करपाक कित्याक आमी तेगेलीं आयदनां तो पोटर तो कुंभार आनी आमी आयदनां. सो तो कुंभार आमकां मोल्ड करता कित्याक आमकां रोचता आसतना तागे प्लॅन आहा. तो प्लॅन तो फुलफील करपा रावता तो प्लॅन तो जाग्यार घालपा रावता पूण आमी तयार जावपा जाय न्ही. आमी तयार जायनासतना
तू कर मरिया हें तू कर हांव सांगत ते भाशेन मानदार करपाक तशें कोण ना तो मोगाड बापूय. सो आमी कितें करपा जाय ते फकत फोकस आमगेलो देवाचे आसपा जाय. आमकां तयार कर, आमकां उजार कर, आमकां वाट दाखय, आमकां बुद्ध दी, विजडम बुद्ध दी, आमकां तयार कर, आमकां दाखय लायट उजवाड दाखय, आमकां नाका. सो आमी जेजू पासून मोडले न्ही उतर जाता. आनी एक हांव हें म्हगे प्रॅक्टिकल ओके. हांव तो स्क्रिप्चर उजार करता John 4:4. हांव न्हू हें म्हाका रेवल्युशन. सो हांव ब्रीद करता, ब्रीद इन ओके. हांव ब्रीद इन करता तेन्ना ग्रेटर इज द स्पिरिट ऑफ गॉड हू इज इनसाइड ऑफ मी. म्हजे भितर आत्मा आहा तो गोट आहा जो येतिवंत आहा. सो breathe in and then the spirit of God that is then the evil spirit that is in the world, then the evil spirit that is in the world. So to कितें सांगत to get into prayer, ते prayer मोडा येवपाक, ते मागण्याच्या मोडा येवपाक. तू बसून मागणी करपा नाका, आमच्या बाबचा टाटा म्हणपा नाका. तू कितेंय पूण तुवें कॉमेंट्स करपा जाय. एक प्रेज एंड वर्शिप कांतार घाल, त्या कांतराचेर तूं मेडिटेट कर, कळ्ळें. आनी जेजू मोडी तूं भितर घेता तो पवित्र आत्मा एक्टिवेट जाता आनी तूं भायर काडटा तेन्ना तें फ्लॅश भायर सरता. तुजे भितर कितें नाक तें भायर सरता. नाजाल्यार बारीक चिंतून चोय तूं ब्रीद कित्याक कोत्ता, हुस्कार काडटा तूं आनी मागीर तो हुस्कार भायर काडटा. कितेंय पूण तूं भायर काडटा न्ही तें नाक तें भायरूच तुगेलें. सो तो हांव तो स्क्रिप्चर उजार करता म्हाका 1 John 4:4. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो वाच बाय खेती. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमी देवाची आनी तांचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जैत वेला. कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. सो तुमच्या म्हणपा जाता तुमगे ओन उतरांनी, कळ्ळें. जो म्हजे भितर आहा बारीक लांब हुस्कार घेवन जो म्हजे भितर आहा तो भायर संवसारां आहा तेज्यावन बलिश्ट. तो म्हगे देव, कळ्ळें. आनी हें उगडास दोन तें मागणें. आनी मागीर तूं कितें जाता तुगे स्टेजीस जाताय त्यो. तूं कॉमेंट्स करता आसतना मागणी करना, तूं कॉमेंट्स करता आसतना तूं देवा आर्ग दिता, तूं देवा भोगले येता, तूं देवा सोदिता आनी मागीर तूं देवाको उलोवपा लागता. तूं देवाको उलोवपा लागता तेन्ना तूं सारकें ताजे भोगले बसता. तुका दिसती पडटा तेगे कितें म्हणटाय ताका, तुका तेगे लायट दिसती पडटा, तेगे आसणें तुका तूं अनुभवता, कळ्ळें. आनी तो टायम एकदम क्लोज जाता, एकदम कनेक्ट जाता तूं ते कडेन. आनी दिसा तुका खरें हुस्कार येताय भितर, जायते भितर भरलो आहा तुज्या. तूं लांब हुस्कार काड आनी सांग जेजूस आय लव यू. आर्कान जेजू महिमा तुका, महिमा जेजू. अशें कोन्न कित्याक कितें कोत्ता तूं ताजो उगडास कोत्ता, तूं मागणी कोत्ता, तूं ताका टायम दिता. सगळे वेळार तूं मागण्यान आसता. पूण तो वेळ तो एक और इवन हाफ एन आवर तुगे सारकें बिजी लायफ जाता, इवन हाफ एन आवर कोराय आनी चोयाय जिवीत बदलतलें. सगळे लायफां वचून हाय, सगळ्यागे लायफां ट्रायल्स आहाय आनी सगळ्यागे लायफां एटॅक्स आहाय. आमी हिंग सगळे आहाय तो आमकां एटॅक करपा येताच. तो म्हणपा ना वाव तूं बरें काम करता म्हणपा ना तो आमकां, तो एटॅक करपा येता. सो तें एटॅक करपा आमकां हातयार आहा. आमी जाणोय तें हातयार खंयचे तें, आमी जाणोय खंयचे देवागे उतर उजार करपा तें. आमी जाणोय तरी आमी मातशें हालोली कोणा फोन करपा तो आमी जाणोय, कळ्ळें. सो ते भाशेन सगळें आमकां जेजून दिलें तें एकदम पावरफूल, पावर आहा ताका. लायट आसता न्ही, लायव्ह वायर आसता घरांत,
आनी तो लायट आहा तो बाल्ब पेटलो आहा जाल्यार हांव ताका हात लायना न्ही थिंग तो वायर आहा ताका हांव जाणा म्हाका शॉक येता म्हण कित्याक ताका पावर आहा तेच भाशेन ते देवागे उतरां पावर आहा ते देवागे उतर आमचे भितर आहा ताका पावर आहा कळ्ळें आनी तो पावर आमचे मदीं कितकोन क्रिएट जाता अशें करून आमी रिलेशनशीप केली म्हणटरी अशें करून आमी ती सोयरीगत केली म्हणटरी ते कनेक्शन आमी सदां पेटोवन दवरलें थिंग स्विच पेटोवपा जाय तो स्विच पेटोयना जाल्यार तो कनेक्ट तो म्हाका शॉक जावपा ना मुगे बाल्ब बंद आसल्यार म्हाका कितको शॉक येतलो तो ऑन करपा जाय स्विच ऑन करपा जाय कळ्ळें आनी आनी सदांच आमगे काडी सदां निवड आसना मेड आसता ते मेडे बाकेटी एग्जाम्पल घेताय आमी तो ब्रदर जॉन्सन सदां मेडे बाकेटी एग्जाम्पल सांगता मेडे उदक रेबड ते तर नडाको धरलें ती बाकेट घसघशीत उदक पडलें ते क्लियर जाता उदक निवड जाता ते भाशेन देवागे उतर ते सात दिसपोटी आमी तर तें उतर घेवन देवा बुगली बसोली ताका सोदून बसोली आमगे जिवीत बदलता आमगे मन बदलता आनी कितें जाता आमगे बाब जो चोय सगळे उतर दिता ते भाशेन हॅलो म्हणलें म्हजे पासत मागा आमी म्हणपा पावनाय आमी देवागे उतर सांगताय आलिफ आमकां सदां सांगता हांवें ताका मागीर हें उतर दिलें तें हांवें देवागे उतर सांगिल्लें तें हांव ऑटोमॅटीक येता कित्याक तो पवित्र आत्मे आमी सदां एक्टिवेट करताय आमी पवित्र आत्मेक उलयताय आमी मागण्या रावताय तो मागीर आमकां फायर तो भितर फायर आहा तो आमकां क्रिएट करता सांगता का चल ताजे पासत वचून मागणी कर चल ताका वचून चोय आमी जेवा म्हणटाय कितू लोकां तो उलयता कितू लोकांक सांगता तो आत्मो ताजे भितर आहा तो ताका धाडटा ओ सांग आपणागे खबर सांग ताका लोक आयकना एक पाटी दॅट्स ओके पूण मुखार वता फोर्स येता पावर येता कळ्ळें आनी ते एक बॉन्ड आमकां ताचे बगले बसून शांतीन आमी ताका उलयली आनी बरे भाशेन आयकिलें तो की तो आमकां उलयता एक बूक पासून घेवन बसपा जाता हांव बूक घेवन बसता बसत तेतून कित्याक म्हाका तो आवाज आयकूं येयलो म्हणटरी हांव बरयता प्रेज गॉड आनी होरें इट इज व्हेरी ब्युटिफूल आयज म्हाका जालें हा आयज सांगया सगल्यांकूय सांगया आनी सगल्यांकू तो टायम करया कित्याक आमकां एक पाटी आमी एकली आसताय घरा पूण आमी कितें करता आतां आनी कितें करता हांव हें मातशें चोया हें मातशें करया हें मातशें ना आतां कितें करचें प्रायोरिटी नंबर 1 एमर्जन्सी नंबर 1 पयलीं प्रेयर करया आतां म्हाका टायम आहा हांव हें करबो आतां हांव बसता आनी प्रेयर करता कोण येयल्या ना हांव मेळना तुमकां आतां सो हांव तो टायम देवा दिता 2 वर दिवपा जाताय पूण हें करूं दिता पयलो चोया कितें जाता सो हें आमकां देवागे उतरां कितू ओडोक आसता सगळीं चोय आतां म्हणटाय आतां आमी अजून म्हणटाय सिस्टर हांव आतां न्यू आहा शिकत थिंगा आहा केदोन शिकोन जाता रे सायबा हांव शिकत थिंगा आहा हांव न्यू आहा तुमचे भाशेन म्हाका उलोवपा जायना अरे आमी कितें को उलयताय आमी देवागे भुरगीं जाल्यार तुमी देवागे भुरगीं न्ही तूं आनी केदोन शिकपा रावता सो ते भाशेन यू नो बरें तूं कोण शिकयतलो कोण ना तुका शिकोवपा तुजे भितर आहा तो तुका शिकयता पूण तुवें ताका सोदून वचपा जाय तुवें ताका उल मारपा जाय तुवें ताका सोदूं जाय आनी उल मारपा जाय ताका आवाज करपा जाय ताका ताजो हुस्को करपा जाय तुवें तो मागीर तो मोगान तुका शिकयता आनी तो शिकयता तसो तुका कोणा कडेन शिकोवपा जावपा ना आनी कोण तुजो मोगूय करपा ना सो उगडास दर्या कळ्ळें आनी मुको जायते आहा सांगपाक कितें हांव म्हाका कितें जाता तें हांव बरयता ते पॉयंट पूण उगडास दर्या आनी आमचे पासत कितें आमी सगळीं हिंगा हाय देवागे काम करपा देवान आमकां आपयलें म्हूण देवा गेलो आमचे वयर प्लॅन आहा म्हूण
कळले आम्ही हिंग सगळे हाय आणि तो म्हणटा आपणा बगले ये आपणा सुदे आपणा जाय तुम्ही आपणा हांक्या बसलोले कळले आणि देव पूत आणि पवित्र आत्मा ओ माय गॉड तांगे सांगात काय बरो पण आम्ही सोदू जाय तो टाइम दिवपा जाय तांकां वय रे बाबा जो हा सिस्टर हे आता तुम्ही सांगितलं न्हू बरे शिकवण दिल्या हे तुकी जाता ते तुम्ही हे न्हू होली स्पिरीट न्हू आमकां तो सांगतालो भाव भयणा ते जाता हे शिकोय म्हूण म्हळ्यार हे प्रेज तुका ते रेव्हलेशन दिला आणि ते शिकवण दिल्या Yes. कितें गरज आमकां म्हाका गरज हे कितें Praise. शिकवण दिल्या न्हू पण आमकां तुका दिसना होरे जो तू आतां तू कोत्ता पण कितें हे 1 to तुका 1 Yeah. वय सिस्टर ही तुका रेव्हलेशन दिल्या ही तुगे हे न्हू हे तुका पवित्र होली स्पिरिटान सांगितला तांकां सांग म्हण आमकां Praise Jesus. ही Yes. आमकां शिकवण म्हाका जाल्यार ही म्हाका शिकवण सिस्टर Yes. कित्याक ना आणि आमी हो जायती ओय टिचींग आयकताय कांतर आयकताय मागीर ते भाशण म्हळ्यार आमी तो टायम दिना उलयनाय देवाचे उतर आयकपा आमी हे कोन्नाय आयकान दिले सो एक एक फावटी होय. आमकां जाता कित्याक बाकी सगळे करताय टिचींग आख्खे दीसभर रातभर न्हिदत पासून होय. आयकपा रेडी नाय पण आमी आयकताय न्ही पण होय सिस्टर तो आमकां रावता आमी ताका होय थिंगा सिस्टर दोत्ताय तो मागीर ताका कितें जाता आसतलें हांव तें इमॅजिन कोत्ता रे म्हाका ते स्क्रिप्चर वाचलो ते म्हाका चिंतून येयलें आवय तो कितें जाता आसतलें तो म्हाका रावलो म्हाका टायम पासून ना आसलो आनी हांव टिचींग वाचिल्ली न्ही म्हाका बरें जाता हांवें टिचींग वाचिल्ली न्ही आतां हाल्यार हांव वचोन प्रीच कोत्ता अरे पूण ते म्हाका हांव न्हू म्हाका गिल्ट जावपा लागली हे दिसांनी आनी हांव सांगता हेंक फातिमा तांकां आजचोय म्हाका दोन नाकाय तुमी कितेंय कोरयाय म्हणजे आनी ती कोत्ताय एकदम बरें काम कोत्ताय प्रेज गॉड यू सो नो सिस्टर हे तुका रेव्हलेशन ते होली Thank you, स्पिरिट सो होली praise God, स्पिरिट उलयता praise खडे सिस्टर जेजू आर्गा जेजू आर्गां वय सो ते भाशेन होरे यू नो आमकां बरें कामां वेंचून काडलंय आमी हिंग बेस्ती जाय म्हण सिस्टर मारियान मेसेज धाड म्हूण येयलो नाय व सिस्टर मारियागे नांव आहा थिंगा प्रीच करपा म्हूण येयलो नाय पूण झोन एकल्या आमकां वेंचून काडलंय आनी तें बरें काम आहा तें भितू आहा तो जाणो केदो भायर काडपा जाय तें आमी कोण शिकनाय शिकून जालें आमगेलें आतां आमी प्रॅक्टीस कोत्ताय आमी आतां ती तिजोरी उगडटाय तो बरो देवा आमकां प्रेझेंट दिला आमी जालें तेदो आमकां तो प्रेझेंट दिला देवान पॅकेज बरी कोन्न रॅप केली ती आतां आमी डेली तें रिबन उगडटाय एक उगडलें दुसरें उगडलें पॅकेज अजून उगडलो ना तो गिफ्ट अजून चोयलो ना आमी पण आमी तें रिबन उगडटाय डेलिकेटली पिड्या करपा नाका त्या पॅकेजी पासून व्हॅल्यू आहा सो आमी कितें कोन्न कोट्टले तो 1 to 1 टायम कोरया कॉमेंस कोरया ओके अर्द वर पासून जाल्यार जाता आयज मुगे अर्द वर टायम चिंतू नाका पयलो चिंत नाका हाल 9 वरांचें बसता नाका पूण जीजस आय वॉन्ट टू लव यू एंड म्हाका शिकोय म्हाका दाखोय म्हाका आपय म्हाका बसोय म्हाका वेंगोय आनी म्हाका तुजे बगले बसपा शिकोय वय प्रेज गॉड जो आतां तुका दिता प्रीच करपाक ना सिस्टर हे सेम एग्जांपल आतां तुका होली स्पिरिटीन हें केला न्हू तें आतां कितें जालें मुगे तो सुपरवायझर मुस्लीम तो सो तो सदां बरो कोन्न हांसता हेटांक उलयता बरो कोन्न त्या दिसा तो जापू कोन्ना आलो सो हांवें म्हळें कितें जालें काय म्हण तुका आयज तूं जापू कोन्ना तो ओग्ग आहा तरी पासून तेणें जाप काडना मागीर पोतून आनी एक फावटी विचारलें तेका कितें जालें जाप तरी पासून तो हें कोन्ना मागीर वचपा टायमार पोतून विचारलें तेका अरे कितें जालें आज तूं उलयना मरे पोट दाखोवपा लागलो हांवें म्हळें कितें पोटां प्रॉब्लेम आहा ना म्हणपा लागलो बायल आहा तेका एडमीट केला म्हणपा लागलो हॉस्पिटलांत तेका स्टमक प्रॉब्लेम आहा म्हणपा लागलो पोटां कितें जालां सो ती आम आहा एक कडेन आनी तेगे बायल आहा ती दुसरे कडेन आहा रेडी लंडन खंयच्या हॉस्पिटलान सो हांवें म्हळें कित्याक भितर तूं आतां काबार करया म्हळें देंवसराक एका हांव म्हळें प्रॉब्लेम ना ती हुंय आसो आमी मागणी कोत्ताय आनी थिंगा तो देव तेका पे कोणी दिता सो हें कॉन्फिडन्स आहा तूं देवागे उतर आमी आयकताय म्हण आमकां सांगूंक हें आहा
मागीर Yes. ताका हांव तें मुखार वयता ताका हांव तेका अंडरस्टँडींग दिता. अरे म्हणलें तुवें देवाको मागेल न्हू, आतां तुका बाबार्थ आहा तुगे देव तेका हात लायतो म्हण तेका पेकोवन दितो म्हणून. हांवें म्हणलें मागणी केलें. आतां म्हणलें आतां पोत पोतून तूं वरी जाता म्हण कितें चेंज जाता? कांय जायना चेंज. आतां म्हणलें तूं भावार्थ दवरता, आतां तूं म्हणटा तूं देवाको दिलें, आतां तूं वरी जाता, तूं म्हणटा देवा तें दी मुकोडे पोतून तें तुका जायना. यू आर नॉट केपेबल, यू आर वीक. हांव स्ट्रॉंग, तुका हें जाता हँडल, तुका जायना. सो देव कितें कोतालो, देव तेका न्हू, ते म्हाका शिकवण दितालो. Praise God. Yes. सो म्हाका हांव दुसऱ्यांक सांगपा व्हेरी इजी, दिस इज लायक दिस, यू हॅव टू डू Exactly. ते सेम सिच्युएशन आतां पोत पोतून मुगे जिवितां येता. तूं कितें करून हँडल करता होली स्पिरीट म्हाका कितें जाता. Yes. Yes. सारकें. तेका शिकवण न्हू, ती शिकवण एक्चुअली म्हाका. Correct. आतां पासून ती शिकवण दुसरें तुवें आपणा म्हणली ही आमकां शिकवण, ही तुवें सांगेल ती मागण्याची व्हेरी इम्पॉर्टंट. Very important. आनी तेचूय तें सिस्टर गेल्या फाटी फातिमा सिस्टरान सांगलें तें कास्टिंग ऑल युअर केअर्स अनटू जीसस फॉर ही केअर्स. आमची काळजी करता म्हळ्यार हे पोत पोतून तोच हुस्को आमी दिला देवा कडेन, तरी पासून दुसरे दिसा पोतून येता, सांजेर पोतून येता, सकाळ फुडें पोतून येता, देंपरार पोतून येता. तो बेजार करीत रावता, तेंचो प्रॉब्लेम सिच्युएशन पोत पोत. मागीर एक फाटी टायम कितें जाता, मागीर तुगे मागीर कितें जाता, मागीर मन आहा तें मागीर हें जाता, मातशें वयर सकयल जाता. मागीर एक पाट आमची नाही होय, एक पाट आमची काय आसून देवाको जायना ते आमी करया. बरें जाता मुगे प्रॉब्लेम ते तेको बरें जायना ते. सारकें सिस्टर. मागीर आमकां कितें जाता, मेस, डिझास्टर. होय सारकें सिस्टर. Praise God. Praise Jesus. Awesome जो बाबा. Awesome. Praise Jesus. आनी कोणाय कितें हा मातशें उलोया रे बाबा. चल फातिमा कितें सांगाय. टिचिंग बरें जालें म्हण नाका, तुवें कितें शिकय. हय सिस्टर, जायत पाट आमी म्हणटाय न्हू घरान तूं काम काबारू जायनाय म्हणटाय. प्रेज गॉड. आनी आमी कितें ना कितें करीत रावताय, बट आमी मागणें हें कोनाय. आनी मुगे देखून कितें जातालें, हांव टिचींग न्हू आयकतालें कितें काम कोता आसतना, सिंतीत वचना टिचिंगाचें, कामाचें चड उत्ता. सो दॅट 1 to 1 इज व्हेरी, म्हाकाय बी आतां कोडोन येता 1 to 1 इज सो इम्पॉर्टंट म्हण जेजू बोले. कळ्ळो. आनी हांव एके फावटी हांव प्रेयराक बसत जाल्यार आमगे गोंयक तो कितें कोता, आपल्या जायतें कोता, तेका आपयलो न्हू हाय 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 कोतो यॉर्निंग कोता. सो मुगले मागीर मूड हें जाता, बट आय हॅव टू कास्ट दॅट लेझीनेस आउट ऑफ हिम एंड देन यू नो आय हॅव टू डू दॅट. प्रेज गॉड. सारकें बरें सांगिल्लें सिस्टर, प्रायोरिटी दिवपाक सांगिल्लें तें जेजू, यू नो प्रायोरिटी. आतां कितें अडचण येयली न्हू, आमी रोखडी येताय जेजू हें जालें हें जालें, यू नो वेन दॅट वरीज कम आमी येताय जेजू सांगपा, बट 1 to 1 आमी कोन्नाय. प्रेज जीसस. हांवें आनी एक कडेन वाचिल्लें जाण तूं हें स्टडी कोता आसतना, सो आतां तुवें पॉयंट काडलो. सो तूं आतां प्रेयर कोत्ता न्ही, तूं प्रेयर कोत्ता आनी आयज हांव कांसा जायन येयला, लेट जालें म्हाका आयज. खंय पार्टी दिसा येताय तेदो लेट जाता न्ही आमकां, आमी पार्टी वयचे पयलीं प्रेयर करपा जाय. पूण आमी रावताय, हांव येयन म्हणटरी कोत्ता, पूण मागीर 2 जाताय आनी 1 जाता, 3 जाताय. ओके, पार्टी दिसान येता, पूण तो दीस मिस जालो न्ही, यू मिस दॅट डे. नेक्स्ट डे अगेन कितें जाता, आसूं काल केलो ना, आयज करना, हाल कोत्तो. 2 दीस गेले, तिसऱ्या दिसा आसले. मागीर कितें म्हणटा, यू हॅव तो मागीर वेळ तुगेलो पिड्ड्यार जालो देवा बोले. तुवें आतां कॉमेस केलां कितें बरें, पूण तो तुवें तर मिस केलो दीस न्ही, तो पोत्तून तुका पोत्तून वता. यू गो बॅकवर्ड. सो डोंट मिस म्हणटा. इवन इफ यू आर स्लीपिंग, तुका जेमेत जाल्या पासून उदो मार तोंडाचेर आनी तूं दिम घाल. आनी दिम घाल म्हणटरी तूं फ्रेश जाता. यू नो बरें कोन्न गो, जाय तशें कोन्न हांव बूकूय वाचता. सो आय वॉज व्हेरी मच इनटू द प्रेयर, यू नो, इनटू सारकें भितर. एंड आय थॉट वाव, दिस इज सो ऑसम. ही चाई आमगे स्पिरिच्युअल लायफाक, ही चाई आमगे जिवीत बदलपाक. एक मागणी म्हणल्यार सामकी चावी, सगळे ग्रेसकाय ती चावी. कळ्ळें. आनी मागणी आमचे भितर आहा तेदो आमकां कसली भिरांत ना. देवागे उतर आहा, पूण मागणे वरवीं आमकां घोटाय मेळटा. सो इट वॉज व्हेरी ब्युटिफूल. आनी जायते पॉयंट घेतले हांवें, बट मागीर दुसरे पाट केन्ना उलयचें. सो इट्स व्हेरी नायस. आनी देखून हांव रिक्वेस्ट करता, सगळीं बारबो करया आमी.
कळ्ळें सगळी बारबर कोरिया एक ओरतून एक ओर कांय न्ही 24 वर आहाय तितूंतले आमी 8 वर न्हिदताय जाल्यार 7 वर न्हिदया 7 वर जेम काडया कळ्ळें एक ओर बो देवा दिया ते एक ओरा देवा रायट आहा ते एक ओराचो देवा रायट आहा देवा होक आहा देवान आमकां आमगे जिवीत दिलां पूण दिसा एक ओर आमी ताका दिया चोल बारबो निच्यो करया आनी बेस्तो निच्यो करचो न्ही कोरया ते हॅव टू डू इट लेट्स डू इट आनी एक्सक्यूज कळ्ळें सिस्टर अलिका होरे म्हळ्यार न्हू सिस्टर तुवें आ टिचींग सांगिल्लें तें न्हू सारकें म्हाकाय लागोता कित्याक जाण तूं मुगे उजवाड जेन्ना हांव न्हू जायते पावटी मुगे गो बाय कॉलेजी गेले आनी गो मिसा वयता सोदां तोय मीस चुकयना आनी हांव कितें कोत्ता सगळ्यान तें गेले म्हणटकूच देर बी दाखयता चल आतां बसतोले आतां जेजुको उलोयतोले बसोत थिंगा गो मिसाचो येयलो जालें मागीर जालें हांवें मागीर कोत्तोलें मागीर आनी हूंय मागीर सिस्टर मागीर हांव वयर वयता मुगे वयर रुमा वयता तेदो न्हू मागीर हांव कोत्ता की आनी कोण तेराची माता आनी कोण डिस्टर्बन्स जाता होरें म्हळ्यार न्हू हो टायम आमी हाफ एन आवर वन म्हणजे एक वर पूण दिना जाल्यार पयस स्टार्टींग कोत्तेदो न्हू आमी एक हाफ एन आवर पूण दिवपा जाय सारकें ते हांव जायते पाट हांव कोत्ता पूण न्हू कोण येता डिस्टर्बन्स जाता आयज म्हळ्यार सारकें कळ्ळां सिस्टर होरें म्हळ्यार सारकें हांव वेळ वोट दिवपा जाय जेजू आनी आमी देवागे होली स्पिरिटागे आवाज आमी आयकपा जाय कितें आमकां उतर म्हणजे एश कोन्न उलयता होरें उलयता हय उलयता सिस्टर आतां तुजी आनी म्हजी भाशेन उलयना बे 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 करून हय सामको जेंटल उलयता आमी मुगो कितेंय पूण वे फायंड करपा जाय फोन ऑफ करपा जाय ना जाल्यार कोणूय यो हांव घराको ना ते भाशेन करपा जाय कितें पूण करूं जाय यू नो कितें आमगे बेनिफिटा लागून ते आमकां आनी बरें एक कांतार गायलें एक स्टार्ट विथ प्रेज एंड वर्शीप गाना आयकिल्लें आनी हें केलें स्लोली तुमकां जातोलें पवित्र आत्मा तुमकां दितलो गॉड तो बुद्ध विजडम दितलो कितें आमी सगळीं तागे भुरगीं तो आमचो मोग कोत्ता आनी ताका जाय आमकां उजार करपाक आनी तो रावता आमकां उजार करपाक सो आमी सगळीं बारबो तयार जावया कळ्ळें तयार बारबो करया कळ्ळें आनी होरें एवरी वन होरें तुमी सगळीं आमी हिंगा ब्रेस्त सोमरा मेळटाय काय बरें दिसता तो पवित्र आत्मा जोण एकल्या कोच्यान आमकां एकमेकांक उलयता यू नो तो आमकां सोडना आनी तो आमकां मागणी करपा जाय आमकां तुजे बारबो टायम स्पेंड करपा जाय म्हणल्यार तुका दिसता ताका आमचे बारबो टायम नाका पूण आमकां कोण आडायता आमकां आडायता कोण तो आमगे पांया पोंदा रावपा जाय तो आडायता ताका सारको जाग दाखोवया तागे आमगे पांया पोंदाकूच राव म्हण आनी हुंयच रावपा जायना ताका तो देखून आनी आमी सगळीं बारबो जाल्यार आमी कितू सोल्दाद आहाय तेचोय प्रेज जीसस आनी कोण कितें सांगपा आहा हॅलो प्रेज जीसस कोण हॅलो टेस्टिमनी दिवपा जाय ओ जासिंता गो अहेड गेल ते आयतरा न्ही हांव सकाळ मिसा वचपा आसलोलें 7 o'clock म्हाका उठोंक जाय मिसा पावता जाल्यार 8 तर म्हाका न्ही जायते चेस्ट पेन लेफ्ट सायडीन पेन आनी आख्खो हात मुगेलो खूब दुखोंक लागलो आनी मागीर हांव उठोना पूण न्हिदोन हांव प्रेयर कोत्तालें Spirit of the Lord is upon me. I am already healed 2000 years ago by the wounds and stripes of Jesus. ते बी हांव म्हणपा लागोलें आनी मागीर जायते वेळान आपुणू बरें जालें मुगे टोटली नील जालें मुगे ते पेन प्रेज गॉड ऑल प्रेज टू गॉड प्रेज गॉड प्रेज हांव गॉड भिलोलें एक्चुअली आतां कितें हार्टा कितें जालें ओ समथींग लायक दॅट म्हण जायत भिलोलें पूण तुका तें उतर उलयलें जाणा तूं पावरान उलयलें तूं जाण आसलोलें तो सिक्रेट तो पावर तूं जाण आसलोलें न्ही
हय तूं उलयलें तोंडान हांव उलयलें पूण तेच पयलें तें सटकन मना येवं ना न्ही म्हज्या तेन्ना म्हाका कित्याक तूं भिरांत येयली बाये हय हय भिरांत येयली आय स्टार्टेड प्रेयिंग आनी मागीर केश नील जालें तें म्हाका खबर ना आफ्टर सम टायम गेली टोटल पेन गेली आनी म्हाका हांव चिंतिता अरे म्हाका कितें तरी जातालें म्हूण आतां नाव आय एम फायन एश कोन्न चिंतता जीसस आनी कोण गो तो येतो चोर चोरूंक मारूंक निसंटण करूंक तो तुका येयलोलो भिरांत दिवपाक ती भिरांत घेवन तुगे निसंटण करपाक भिरांत घेवन तो मागीर आखेन चिंतपा लागले म्हाका हाटा जालें म्हाका पोटा जालें म्हाका हें जालें म्हाका तें जालें म्हूण हय रायट पूण तुवें कितें घेतलें जिवीत घेतलें एबंडन्स कळ्ळें तूं जाण आसलोलें तें तुका 2000 वर्स पयलीं तुजे पासत कितें केलें तें तुगे देवान तुगे जीस प्रेज जीसस ब्युटिफूल टेस्टिमनी जासिंता सोलदात तूं विंचून काडलोलो प्रेज गॉड आनी कोणा उगडास आहा ब्रिजिता तूं कितें सांगपा सोदता न्ही गेल ते वेनसडे उगडास आहा हेलो हेलो अनम्यूट कर गो Hello, praise the Lord, sister. लॉर्ड बाबा तूं सांगपा सोदता आमकां कितें न्ही लास्ट वेनसडे हय हांव सांगूंक सोदतालें मुगे पाय सदां अशें करून कितें उलयता सो हांव तेजे बरोबर बसून वरीज एंड फियर रीड कोता हॉर्सान आनी सांगोत ताका स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू एंड सेटन यू हॅव नो पावर ओवर हिम सो तेश कोन सांगतोरी तो मागीर पिसफुली न्हिदता मागीर राती हय राती पोत उठता राती उठ्ठोरी मागीर सकाळ फुडें मागीर आनको तेंच मुलमुटी ते मुठी अकबर रावता वाव प्रेज गॉड प्रेज जीसस सो आनी ते उतर तुकाय तुगले मोनान वचून कोत्ता ओय तो जेयत आसतो बी हांव तेक ते मुडीत रावता आनी तेका सांगता तूंय मूड मू केन्नाय मुटा केन्नाय मुना प्रेज जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस ओय आनी लायफ इज सो ब्युटिफूल न्ही येस नो द वर्ड ऑफ गॉड ओय पयले तसो लायफ आमकां नाका न्ही ना 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 लायफ काय बरो ओय रसरशीत ओय सिस्टर तुका बरीत ओय प्रेज जीसस थँक यू ब्रिजिदा थँक यू म्हाका उगडास येयलो तूं गेल ते बाड उलोवपा मेळना म्हूण हय तुवें सांगिल्लें तें हांव फोनाचेर जायत उलयता हें तें बी म्हणल्यार देवा टायम दिवपा सदां फाटीं सोताय सिस्टर हय आनी मागीर मोठाय हांव मागीर कोत्तलें मागीर तो आहा तो करून दिना तुका डिस्टर्ब कोता सारको मुगे टेम्पटेशन कितें जाणो चोय मुगे टेम्पटेशन हांव सार सांगता हांव मुगे फोनाचेर बायबल आहा कळ्ळें आतां तो बायबल दुसरो घेवन म्हज्या वाचूं जाता पूण हांव फोन काडल्यार कितें जाता फोन काडलो म्हणटरी मागीर चुकून हांव अमेरिकाज गॉट टॅलंट अमेरिकाज गॉट टॅलंट ते सगळे टॅलंट घेवन येताय आनी मागीर ते मागीर म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय मागीर तेंके जजीस तेंके हें कोत्ताय एक चोयत मुगो मागीर दुसरो चोयता मागीर तिसरो चोयता आनी मागीर म्हणटा अरे हांवें फोन काडलोलो प्रेयर करपाक कळ्ळें आनी तितू म्हणल्यार मागीर म्हाका जेम येता आनी मागीर हांव मागीर कितू गिल्टी जाता सारकी गिल्टी जाता आनी मागीर म्हणटा कित्याक मागीर बायबल वाचपाक गेल्यार जेम येत न्ही एक दोन उतर वाचीत म्हळ्यार रोखडी न्हीद येता सिस्टर आनी देखून ते म्हाका सारके त्रास जावपा लागले भितरल्यान तूं कितें कोत्ता तूं चिंतिता तूं कितें कोत्ता म्हणून आनी तूं एक्सक्यूज दिता एक चोयलें दोन चोयलें तूं एक्सक्यूज दिता हें बरें तूं कितें कोत्ता मोको तो म्हणजे मोग घालीत जाता पूण तूं कितें कोत्ता हें कितें तुगेली स्टायलू आनी तूं वचून दुसऱ्यांक सांगता तूं कितें कोत्ता तूं म्हजे बगले टायम पिड्यार कोत्ता तूं म्हजे बगले टायम स्पेंड कोत्ता म्हाका तुका टायम स्पेंड करपा नाका अशें करून म्हाका उतर आयकपा येयलें गो आनी म्हाका एकदम गिल्टी जालें आनी मागीर हांव सगलें प्रेयर मेळटा तें वाचीत रावलें
वाचिता आयकोता यू नो आनी सारकें वय हांव तें कोण ना वय हांव आवय तें भुले कोण दिसभर आसता ऑन सिस्टर आयकत वय आसता आनी वय टायम पूण हांव पूण रीडूय बसून करता आयकनाय न्ही वय प्रेज गॉड ऑसम थँक यू जीसस थँक यू जीसस आनी कोण आहा सांगपाकू आनी कोणाय कितें आहा Praise, कितें praise the Lord, sister. चल बाबा Praise God. I have a testimony. प्रेज गॉड So my testimony is when I was in कोंकणी first year. सांगो Okay. जेन्ना first year आसलोलें तेन्ना हांवें मागे 3 subject आसलो DSC, English, History and Psychology. So psychology हांवें केन्ना 11th and 12th केन्ना शिकोन आहलो हांवें. Basic हांव नॉक आहलोलें. So for first year it was very difficult for me, but the online allo 2 years it was online, so it was not that difficult for me to study. So now offline exam starts along second year last semester. So I was really scared for that paper because makai noko psychology makai hobana, it is like a science, so I don't know anything, but still I studied and I said one thing to the Lord. I said, Lord, you are my God who gives me wisdom and understanding to study, and your word says I can do all things through Christ who strengthens me. So I said this word and I said, Lord, I'll give my best, you do the rest. So I believed on the Lord, and you know what, I love to teach other people. Maka dusryanku shikopa badista. So and at that moment it was like, I only don't know what I will teach other people, but there were 2 more friends of mine. We were helping each other. If there are 3 lessons, one we used to take and one we used to explain. And that other girl who was there, she used to tell me, Shital, you don't know anything, but still see how nicely you explains, and I understand. And that time I told her, see, before before I am studying, no, I do a prayer so that God gives me helps me to understand it, and by the grace of God, I teach you all. So and when I teach you all, God gives me example just at that time. So all glory to God. And I answered my exam last semester, and it was very like, I wrote, but I was not expecting too high marks, but I was just expecting that okay, I will pass in that exam. So um so paper was done, and I helped my friends also in studying, and they were like, thank you so much, Shital, and everything. I was like, please don't thank me, it is all God's glory. God has helped us and we need to thank God, nothing mine. So I got my result, but I was not scared at all. Then I got my result, and going to see, I was so surprised to see that out of 100 I got 91, and that too, oh my God. And 91 was like really highest marks like in the Wow. college. But there was one girl who got 92, and she is too scholar. Okay, she's scholar, and nobody can compete her in psychology. And they आनी भुरगीं आसलोलीं जी कोण ते compete करतालीं, पूण हांव सारकें weak आसलोलें because I used to tell them that I never study psychology, I don't know. Okay, and these were the people. आनी ती बाकी चोडवां आसलो ती म्हणटा, they started texting me and asking me how much marks you got. I said I got 91, but म्हाका कितें दिसलें, तेंका म्हाज्याकन चड मेळ्ळा आसतो marks, 95 बी म्हूण. And then I come to know when I was sitting with my friends, then they told, there is one more girl who was scholar, she got 92, and you are the second highest in psychology in the whole college itself. And I was like, what? I only didn't know this thing. So this is something God's glory and God's grace. And I told them that, see, I did my hard work. Yeah, of course you have to do hard work korunkut zai, but you need to depend on God for everything. I didn't know anything, but by God's grace everything happened. So this is my testimony. And all the paper, whatever online marks I got, जे online exams जालो मागेली, तितू म्हाका सगळे चड marks पडो ना, 70 above चड. But this time this was offline exam where you need to go and answer, and by God's grace I got above 70 marks in all papers, and most of the papers like 91 and 97
almost out of 100. It is literally God's grace and God mercy and favor upon me. I praise God, and this is my God. testimony. Praise Okay. God. Now I'm not going to say anything. Okay, I will give you 3 scriptures that Okay. will describe. So Okay. 1 Corinthians 2:9. Okay. Flavi. Wait, sister, I want for my daughter. Wait, let me also write. 1 Corinthians 2:9. Okay. Chital, you read, Baba, okay? So what is the verse? 9. Okay. पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, देवान आपण्याचो मोग करतल्यांक तयार केला, तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, आनी मनशाच्या मनान आटापूंक ना. Praise God. So, देवान तुका किती तयार केला, किती तुवें दोळ्यान पळयलें ना, कानांनी आयकलें ना. Wherever is the scripture says what one even says here, what no Yes, one. sister. I'll just mute you, Baba, Brigita. Okay, so that is what no eye has seen, no ear has heard, no heart has conceived. It's the very Yes. thing that God has prepared for you. Praise God. Okay, Thank now you, let's Jesus. go Isaiah 50 verse 4. Praise Jesus. This is you, Shital. This is you. You Praise just God. don't worry. He is with you all the time. Praise God. Okay, go. परा देवान खऱ्या शिशाची म्हाका जीब दिल्या, तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडात उतरां घालता. उत्सुक मनशाचो शीश कसो आपणाक चीट दिवंक दर सकाळी तो म्हजे कान जागृत करता. उत्सुक मनाचो शीस कसो आपणाक चीट दिवंक दर सकाळी म्हजे कान जागृत करता. Amen. Praise God. परमेश्वरा देवान खऱ्या शिसाची तुका जीब दिल्या. Amen. तकलोल्यांक उण्या गिन्यानाच्या मनशांक तुज्या उतरान धीर दिवंक तोच तुज्या तोंडान उतरां घालता. Praise God. Amen. उत्सुक मनाचो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळी तो तुझे कान जागृत करता. Amen. Yes, sister. Praise God. Now, Stotra 1, 2 and 3. Praise Jesus. This is who you are, and tu. Praise God. And this is you. And when you are two testimony in the this is who you are. Amen. Praise God. But सोरेस्पोराच्या उपदेशांचेर ताचो म्हणनाका म्हजो म्हण. ओके. सोरेस्पोराच्या उपदेशांचेर म्हजो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. रे बाबा, सोरेस्पोराच्या उपदेशांचेर म्हजो संतोष दीस रात म्हजी. ओके. वावट्या वाळाचे देगेक लायल्ल्या रुखा काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच भावूंक पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो करण्यो सफळ. सो तू एक रूख कळ्ळे, तुका वावटे जोरेचे देगेर तो रूख रोयला आनी त्या काळा प्रमाणे ती फळ जाताय, ती उत्पन्न जाताय आणि ती काळा प्रमाणे जातात फळां आणि केदीच भावून पडनात तांची पानां. प्रेज गॉड. असल्या रुखा वरी तो मनीस
सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफोड. सो तूं रूख सगल्यो तुगे कोन्यो सुफोड. कित्याक Amen. तूं वयर रात देखून कित्याक तूं तें देवागे उतर दीस रात मनांत नियाळीत रावता. Amen. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. कळ्ळें? Yes. देवागे देवान तुको व्हांवते जोरिको रोयला. तुका तर तागे जीप दिल्या तागे उतर शिकोवपाकू. ते दोड्यान चोवपा जायना, कानान आयकूं जायना, काळजान बाळगूं जायना, तें तर तुका दवरलां जाल्यार तुका भिरांत कितें आहा? Yes. Amen. सगळें देवान दिलां. एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग इज योर्स. Praise God. Praise God. And on top you have Jeremiah 29:11. God knows the plan. Yes. देव plan जाणो. So don't Yes. worry. Awesome. Awesome. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus loves you. Praise God. आणि कोण आहा? Wow. Awesome. आणि कोण ना? उलोवपा सोदना कोणू? Hello? Okay. Okay, कोण closing prayer करता चोया? रेणुका. रेणुका बाय. करू सिस्टर. करूया बाबा या. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाडा जेजू आरगान तुका दिवस तुका बापा आजच्या दिसापासून त्या वेळापासून जेजू सिस्टर मारियान बरे हे सांगून देवागे उतर आमकां समजावन सांगिल्लें तें आयकून समजून घेवपा आनी ते वेव्हारांत घालूंक म्हाकाय बी आदार दी जेजू. हांवूय आतां शिकता आनी दुसऱ्यांकूय ते वेव्हारांत घालूंक बरे भाशेन सांगलें आनी बरें करून समजोलें. आरगां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. आनी सगळ्यांक भाव भयणांक हाजीर जाल्ल्यांक वेळ काडून तांकांय बी देवान टायम दिवन आरगां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. आनी हे मागणें हांव कोत्तां जेजूचे नांवी आमेन.